एक्सक्यूज मी तूं हांगासर कोणाक रावताय कितें तुका कित्याक जाय गार्डनांत रावता म्हणून विचारला हांवें तुका राग आयलो जाल्यार हें गार्डन तुजें हें गार्डन ना हें गार्डन मोचें न्ही पूण हें गार्डन जावन आसा मोच्या शमायचें जस्ट किडिंग यार तो तूं हांगासर कोणाक रावता रायट सारकें तुजें हांव म्हज्या बॉयफ्रेंडाक रावतां सदांच हांवें सांगलेल्या वेळार तो म्हाका हांगासर येवन मेळटालो पूण आयज ज्या मनशाक मोगाचो होत कितें तें सोजमना त्या मनशाच्या मोगान पडोवंक पावना असल्या चेडच्या मोगान तूं पडलें कित्याक मोग कुड्डो देखून मोग कुत्तना मोग जाती काती पळयना देखून सारकें तुजें मोग जावन आसा कुड्डो मोगाक दोळे नात पूण एक पावट मोगाची तान मागली म्हणटूच जात काप आनी सबार पोश उबे जाता अशें न्ही पूण म्हजो केविन तसलो न्ही ओ तो म्हजो खूब मोग कोत्ता तशें तर तुज्या बॉयफ्रेंडाचें नांव केविन आनी तो पळोवंकूय म्हजेच पळय हँडसम आसूंक जाय वॉल इफ यू डोंट मायंड तूं म्हाका ताजो गांव सांगशी केविन आमी फकाणां केल्यान तितलीच पुरो कोणूय आमकां पळयलो आनी आयकलो जाल्यार म्हणटलो तूं पयलीच फावट म्हजी लायन मारूंक सोदता म्हणून सो वॉट जाणा केविन तूं जाणा आयज हांवें तुका हांगासर कित्याक आपूंक धाडला पळय तो ओय हांव जाणा तूं जाणा तर कित्याक कम ऑन ओ, या केविन. म्हज्या बेगीन प्लीज लीव मी केविन प्लीज प्लीज लीव मी प्लीज या म्हज्या मोठाची किस केरसरा तुज्यान एकूय मिनट रावंक जायना देखून अशें न्हय केविन बी सिरियस नाव तूं जाणा आयज हांवें तुका हांगासर कित्याक आपूंक धाडला पळय तो कित्याक तुका सांगो कितें म्हज्या कुसव्यान तुजे रोगताचे भुरगे आसा म्हणून वॉट रबिश हें अशें कशें जावं येता कित्याक सांगूंक येना केविन जरी तर आमी दोगांय एकामेकाचें सांगत बस पुरो कोर फुड्यान सांगची गरज ना केविन ओ वेळ फकाणां करपाचो न्हय बी सिरियस नाव आमी जाता तितले बेगीन काजर जावंक जाय काजार काजार आनी आमी जावंक जाय होय केविन तुका कितें पयशे लागला हांवें तुजो मोग केलेलो हें सोत पूण हांव तुजो मोग केलेलो फकत मौजीचो खेळ केलो तुजे लागीं काजर जावंक न्हय केविन ही बेईमानपणाची उतरां तुज्या तोंडाच्यान भायर सरतात केविन तुका उगडास ना व्हॅलेंटायन डे दिसाक आमी आखी रात त्या हॉटेलांत चाललेली ती ना म्हाका उगडास ना आनी उगडास दवरूंक हांव सोदिना जोर तर जितल्या चेडो बरोबर हांव भोंवता तितले चेडवाचो हांवें उगडास दवरून रावलो जाल्यार म्हाका दिसता एक दीस हांवें कंप्युटर घेवचो पडटलो देखून हांव मागूंक ना तुज्या कुशव्यांत आसा तें भुरगें म्हज्या रोगताचें म्हणून पूण हांव तुका सांगता न्हय म्हजे कुसव्यार आसा ते भुरगे तुजे रोगताचे म्हणून तूं सांगता तुवें सांगता तितलें हांव आयकुचें म्हणून कायदो आसा ना केविन पूण म्हाका एक सांग खरीच तूं तुज्या पायचो पूत म्हणून तुका कोणें सांगलें म्हाका मौजी मायन सांगलां कारण एके आवयच्यानूच सांगूंक जाता तिच्या कुसव्यार आसा त्या भुरग्याचो बापूय कोण पळयतो देखून आयज हांव तुका सांगता म्हज्या कुसव्यार आसा त्या भुरग्याचो बापूय जावन आसा तूं ओके ओके जोरी तर तूं सांगता जाल्यार हांव आयकून घेवंक तयार आसा जस्ट अ मिनिट घे येस मार 5,000 आसतले हे घे आनी खंयच्याय बरेशे डॉक्टराक वच आनी तुजें अबॉर्शन करून घे आनी जे सपोज तूं म्हज्या लागीं काजर जावंक स्वप्न येता न्हय त्या स्वप्नाचेर तुजो विसर घाल केविन गोरी भाव माय पाय कोणूच नाही जाणासो काजरीची आस दाखवून तुवें म्हज्या कुडीचो फायदो काडलो तुज्या मोगान पडून हांवें चूक करूंक ना पूण काजर जावचेच आदी म्हजी कूड हांवें तुका दिवन हांवें व्हड चूक केली आनी आतां इमोशन करून ह्या भुरग्याक मारून हांव कुनी जावंक सोदिना देखून घे तुजे 5,000 आनी ची तूं दुसऱ्याची मारुती घेवन भाडे मारता न्हय ती मारुतीक तुका पेट्रोल घालूंक उपकारतलें केविन म्हजे कुसवेर आसा ते तुज्या रोगताचे फळ पूण आयज तूं तें मानून घेवंक तयार ना पूण जेन्ना तूं काजर जातलो आनी तेन्ना तुज्या गोरकारीच्या कुसव्यान दुसऱ्याचे भुरगे रचले जाल्यार तेन्ना तूं कितें करतलो उगडास तर केविन हांव येता पूण देव न्हिदोंक ना केविन
कॉमेडी करून आसोयता जोण एकल्याक दिलेली कलाकारीक मोतीन ते कोत्ता ती आत्माचेर हाडूंक प्रोड्युसर कितले जोजाक मोडून हॉल बूक कोत्ता मोडलेल्या पयशांचो फायदो काडून लोकांची गरज आसता हे सगळी फोडा दिसता तुमची गरज पडटा तुमी तियात्र केनातून इतलें करून कित्याक उपकारता हॉलांत तियाक पडून लोकांची गर्दी जाता तुमी आदार दितात देखून आमचे तियाक चलता तुमी आदार दितात देखून आमचे तियाक चलता काजाशें रावतालीं दोळ्यांत तेल घाल पळयतालीं वाट पळोवन असल्या दिसाची मोना आमची शांत जालीं घराचे सावळी पटोत भुताचे गरकांनीची मोगान तुमी भोवात सोशी आमी पळय भोंवतात तोशी पेटोवन दिवली विश्वासाची घराक सुखी धरून सॅक्रिफायस करून जबाबदारी ती दोगांयची बऱ्या लोकांक खंय सदांच बरी व्हडा जाता तुमी दोगी कुपां तुमच्या आसल्याक सावडी घेता मोरोस तुमची मोगान सेवा करून दोगांय आमी भास दिता एकवटान रावल्या देवाचे मेळासांव देवोन येता बऱ्या लोकांक खंय सदांच बरी व्हडा जाता तुमी दोगी कुपां तुमच्या आसल्याक सावडी घेता मोरोस तुमची मोगान सेवा करून दोगांय आमी भास दिता एकवटान रावल्या देवाचे मेळासांव देवोन येता जाक्संदान म्हजे सुनेवय तूं कितें म्हणूंक सोदता हा हा आनी कितें म्हणो इजाबेल पळय रे तिचे सुरापाय म्हजी सून पळोवन कितली सोबीत दिसता पळय इजाबेल इतलो गोत हांव तिकाच पळयतालो वय? होय आनी म्हजें मनान चिंतालो हांव काजार जावचे आदी ती म्हाका कित्याक मेळोंक ना काय म्हणून ते तुका इतलें बरें दिसता आनी हांव तू इजाबेल तू आतां म्हाका फुकट पासून दिल्यार नाका तुका कोणी मेळ जाल्यार तुवें गेल्यार जाता आगो ते फ्लावर आनी तू कॉलीफ्लावर मुगो कितें समजना काय तूं हा जाक्संदाना हा तू समजना म्हाका कोणूच मेळना म्हणून तूं जाणाय शेजारचो समेलाचो दोळोच म्हजेर आसा हांव रस्त्यान पासार जाता आसतना ओहोच तो म्हाका पळयत रावता कसो पळयता इजाबेल ओहोच पळयता सामेल मुगो मेळलो ना म्हाका पोर सांगतालो तो म्हाका तो म्हाका सांगतालो ताका हुंय आदले भाशेन बरें दिसती पडना रस्त्यांतल्यान चलोन वेता तो मनीस ओ मन जत्ती पासून वळखोंक गो पळय पळय तूं म्हाका सांजे मेळ तूं म्हाका सांजे मेळ हांव तुका दाखयता आगो इजाबेल म्हाका आनी हुंय आदले भाशेन सारकें दिसती पडटा कितें दाखयताय तें आतांच दाखय गो उर्बेन पळयता पहिला 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 पाय माय वो तुमचो मोग आणि मोगाची केस्ताव पडून हांव खूप खुशाल हे जालें केस मोगाचे न्हय हे रागाचे केस हे दाद लागतो हांव सांजे उपाशी दवरिना हांवूच सुजाय तितले ना ते इजाबेला तितले ना
आता तुवें रांदलेले जोग हांव कबूलना न्हय आता म्हजी सून रांदतली आनी आपल्या हातांनी म्हाका बरयतली बाय वय बाय. आता तुकाच रांद आनी एकटेन जेव तू म्हाका मेव हांव तुका दाखयता चोर जाले कशे हांव तुका दाखयले हांव पळय तुका हांव दाखयले बाय तुवें माय कशें म्हणून फावन आसले पळय पळय ती रागान भितर गेल्या. आगो बाय ती रागान वचोंक ना मोगान गेला ते मोगान ना बाय म्हाका जाल्यार दिसना ते पावट माय मोगान भितर गेल्या म्हणून पूण ती रागानच भितर गेल्या सामकी रागान. अरे केविन म्हज्या पुता आमचो मोगाचो थाव तूं नकोय जाणाय बाय काज जालेल्या ती आयज पासून आमी दोगांय सांगातान रावला एकामेकाक सोडून आमी दोशी केन्नाच जावना एकामेकाचेर आमी रागान एक उतर केन्नाच उलोवंक ना तुमकां आमच्या मोगाचो थाव पळोवंक जाय हांव तुमकां आतांच दाखयता पळय आतां दाखय पळय. हाय इजाबेल 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 जसं आम्ही बिस्टेक करतलेलं काय आम्ही कायच म्हणून ना बाबा पुदी काढत नाही किती झालंय अगो इजाबेल म्हाका कांय जागना ती फकत आमच्या मोगाचो थाप पळयताली ती म्हजी सून सांगताली तुका राग घान भितर गेला हांव म्हणलें ना ते मोग घान गेला म्हणून आतां तुमी पळयलें की ना आमी आय पासून म्हणल्यार हे म्हजे पुसी कॅट धांवन कशे भायर येता पळय ते पीस पळोवया ग्रेट बाय. जाणाय म्हज्या मुता आमी जाणटी जाल्यात करी पूण एकामेकाचो मोग आमी उणें करूंक ना देखून जाणाय बाय साक्रामेताचो गोरकार जावन आसा उस्तोरीची सगळी संवसारांतली गिरेस्तकाय देखून सदांच एकामेकाच्या मोगान आनी विश्वासान राव तेन्नाच देव तुमचे बेसवना ओके थँक्स फॉर एडवाइस माय. इजाबेल ओ इजाबेल चल आमी भितर या मगो आनी आमची ओल्ड लव्ह स्टोरी चालूच दवरया आमकां दोगांयकूय तांची न्यू लव्ह स्टोरी आतां सुरू करू दी गो पासेस मागीर मागीर पोवचे मागीर आनी पासियेंस कोण हांगा सांगू चल वेता चल न्हू इजाबेल चल येता सांगता न्हू तुका येता हेजल पळयलें न्ही तुवें म्हजो माय पायचो मोग कितलो खोर पळयता असलोच मोग तूं म्हाका दिवंक तयार आसतलें न्ही. केविन बेनकाय तुझ्या माय पायच्या मोगावून ओदीक मोग तुझा करतली आनी हे गोर ओदीक सुखाचे करून गावतली पूण एका मान म्हाका तुजो आदार जाय आसतलो न्ही. म्हजो म्हजो या आनी कसो वसो केविन वसो केविन काय Kevin, Kevin, come on! Kevin, phone! Kevin, phone! Come on! Kevin, Kevin, phone! Phone, Okay, Kevin! okay. Come on! I'll touch it later. Hello? Yes, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. फाल्याच म्हजी तयारी करता. ओके थँक यू सो मच. केविन, फोन करायचो. माय कितें जालें बाबा कितें जालें माय आतांच म्हाका बॉम्बे शिपिंग कंपनींतल्यान फोन आयला. कितें म्हणून म्हजें बोटीर वचपाचें जाला कोण. कितें जालें बाबा कितें जालें केविन? तूं ओगीच कित्याक आसा? पूण ह्या कामाक म्हाका 2 लाख मोडचे पडटले. हे 2 लाख हांव खंय सोडतां आनी कशें करून म्हाका कांयच समजना. अरे बाबा इतलेच कामाक लागून तुका दुखी जावंक जाय? तूं बेनाकाय हांव आतांच म्हज्या मामीक फोन करता. ती तुका 2 लाख जेरूल दितली. खुशाल जातली आपलो जावूय बोटीर वेता म्हणून. बेगीनूच कर हांव आतांच फोन करता. बेगीनूच कर हॅलो हॅलो मामी. बाबा तूं बेनाकाय हा देव आमकां जरूर आदार दितलो बेनाकाय म्हज्या पुता म्हज्या पासत तूं तारो वेतलो म्हज्या पुता वेतलो Thank you, mommy. Thank you. Good news, Kevin. Good news. Sahiba Bobosh, yani guest house resort
काल नको पोच राहती एके काजार झाला 8 ते 12 आणि आज मुळा गुड न्यूज अगो इजाबेल माना तुगे सुनेन पहिले हसने बोलतो लेकिन गो तुझी गुड न्यूजाची खबर कोणता तुगे सुने गेल्या ते गुड न्यूज म्हणलं तुका सच सांगपाचे म्हटलं गुड न्यूज माझी सुनेचा नाही तू माझ्या पुताचो अहो साहेबा सांगता तू या तू हुची मी लाग केली 14 अरे बाईले पाठी नसतो दादला पाडतो पळय तू सोजमता तसलो गुड न्यूज न्हय गुड न्यूज म्हणजे मोजे बोटीर वचपाचें जाला बोटीर कळ्ळें मुगो कळे 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 ओल अजाब करपा गरज ना बोटीचे वचपा जाल म्हण आय कित बोट चोय नाही कित रे बोट चोय नाला मनीस काम आ बोट येश को हात लाईन पास येला तुवें आनी बोट पळयल्या खंयची बोटीची खबर कोत्ताय अरे आमगे घराकडे ओल्ल कॅनबरा बोटी पोस्टर आहा त्या हात लाईन येलो हा केविन ते तुमचे कोण तुका खरें सांगचें म्हटल्यार हे आमचे कोणच न्हय कोणलो सोयरे मु सांगो लो सता रे सोयरे मु सांगो लो सता तू आणि आमचे सोयरे माक एक सांगू तुमगे आड नाव किते मागरी मुगले फेर्नांडिस मोटरी झाल नाही सोयरी सोयरी सगळे फेर्नांडिस असतात ते आमचे सोयरे मिसता ते आनो का पा सोयरे मु इतले जाणा बाय तुका सच सांगपाचे म्हटलं ते आमचे कळस नाही आमचे शेजान जाऊ सोयऱ्या सेजऱ्या चड डिमांड आसता कित्या वायटा बऱ्या सदां पयली सेजार पाताय आणि सोयरी पण मुठाय न्हू ती फकत जेवपा सारकी टाइम मा पाताय घराकडे रायट टू द पॉइंट आता की तू सारकें उलयलें पूण म्हाका एक सांग तूं हांगासर ह्या मोज्या घरांत येवं कारण कितें आनी मोजी तुका कसली गरज पडली अरे हसरे तुझ गरज माग ना केस गरज तुझ बोटीच्या अस्पताल मोळ शो मानाका आणखी बोट चल नाही का म्हण बोटीच्या बालला ना शीत हुणे मी खाई नाका हळ जेत मारतो तुझ गरज माग माना झाड मुंग इसाबेल माना माका तुझ गरज आहा मोची होय आज नको मुंगेले माय गेले गोवा गेले बावा गेले चेडिया गेले देरा गेले जाये गेले नाती गेले काजार बरे पयस बोगले कोण आहे तू सांगिला माका तू गेलो एक बागराचो जोग आणि बार कांगणा मेळतो एक जोग आणि 12 कांगणा बार ना 24 पासून हल्ल्या कोणता येताय दोन्ही हाती गाणं येता पुन्हा या काजार होय तुका सच सांगपाचे म्हटलं मोच्या लागीन फकत 4च कापला चार गायला हात बरोबर सोप्पाना सगळं नागड्यालो असं दिसतलो बरोबर जेचा पाना काजरा असपाचो एक काम करूया बाय 4 कांगणा तुझी आणि 8 कांगणा तुम्ही झाल नाही 12 बार झाली किती 8 कांगणा तुझी कांगणा देऊ तू ते दिता हे पळय तू काय आमचे सोयरे दायरे कोणच न्हय आनी आयज काल कोणाचेरूच विश्वास दवरूंक पावना म्हणटोच म्हाका दिसता तुवें गेल्यार बरें म्हणून गेट आउट आय सेड गेट आउट गेट आउट गेटिंग पण उगडा असतो तुम मागी कांगणा दिना तो पोचून दाटाय नु तुम केन्ना बरोवपाने केन्ना तुम कोणतापाना तुम निदलो कोण असतो अस तुमगे हाटल्या ओड आहा तो कोण तुमगे फॅमिली काबर जाय नाही जाले रे एमगे उत्तर दिस इज माय वर्ड Listen to me. वर्ड लिसन तू मोज्या घरांत येवन म्हाका शिराप घालताय मोज्या घरांत येवन म्हाका शिराप घालताय हांगासर ये किते हांगासर हांगासर ये म्हणून किते दादागिरी तू ओगिरा दादागिरी तू मोज्या घरांत येवन असं केलं ओगिरा तू मोज्या घरांत येवन म्हाका शिराप घालताय दादागिरी येस कम ऑन कम Come on, touch my body and show. Come on, touch. सात का भार तुम्हाला दादागिरी कथा ओय दादागिरी युआर किती गेला भाईजवान का भार तुम्हाला सोडटाची खबर वसल्या फालतूर मनशाच्या तुवें तोंडाक लागूंक पावना असल्या मनशाक तुवें जाता तितलें पयस धरूंक जाय समजलें न्हय ते पासत बियोंची तुवें गरज ना पळय हांव गेलो म्हणटोच तूं एकटेच पडटलें न्हय कित्याक तुझी माय आनी बाय तुझ्या सांगाताक बोटीर वेतात कितें हा तशें न्हय पूण हांव तुज्या सांगाताक आजचो ना केविन ते पासत तुवें बियोंची गरज ना हांव तुझ्या माय पायचे सांगाताक म्हजे दीस मौजेन सारतली आनी चड करून तुजे कॉमेडीन पायचे सांगाताक पळय म्हजो पायचो मात एकदम बरो करून कुयदाद कर कारण ताका हार्टाचें आसा आनी ताका कसलोच शॉक वो धोको उपकारना कोत्तेलें न्हय अरे बाबा सगळे सांगून आयजूच खबर करिना काय तू आयज वचना पूण फाल्यां बोटीत वेता आनी केविन तुजे माय पायच्या पासत बियोंची तुवें कसलीच गरज ना ती म्हजेच खाशा माय पाय जालेले परी
हांव तांचो सांबाळ करतली. आय यू हॅपी नाव? हॅपी अँड मी येस? नो नो? I'm not अरे कित्याक? happy. कित्याक? कित्याक केविन? म्हाका अजुनूय म्हजो लॉस तो पळोवंक ना देखून. अरे बाबा सकाळीच तर तुवें नस्तो घेतला. ए हांव नुस्त्याची खबर करता तो नसतो न्हय. मागीर मागीर जाणा जावंक जाय ओपय केविन ओपय केविन केविन कम ऑन. फाटल्यान मोजीर कोणे दोगो दोगो मारलो, फाटल्यान मोजीर कोणे दोगो दोगो मारलो, फाटल्यान वळोन पयल्यार चेडो दुम्यान आलो, कितें हात मुंह दिवचाना सुजोन चाल मोट्टेलो, वाळ पडलो ढगात कोण धक्को मागेलो. फाटल्यान मोजीर कोणे दोगो दोगो मारलो. Doldiro bowak makadina, paiteke service kotamina. Ha ha ha, rachi nid maka ponna, atsor hain garar mata sonna. Padpallo bekar kota service pasun kona, maiteka sodun rauta konna. फाटल्यान मोजीर कोणे दोगो दोगो मारलो. फाटल्यान मोजीर कोणे दोगो दोगो मारलो, फाटल्यान मोजीर कोणे दोगो दोगो मारलो, फाटल्यान वळोन पयल्यार चेडो दुम्यान आलो, कितें हात मुंह दिवचाना सुजोन चाल मोट्टेलो, वाळ पडलो ढगात कोण धक्को मागेलो. फाटल्यान मोजीर कोणे दोगो दोगो मारलो. पडपडलो फाट मोजी सोडना, म्हाका लागोन न्हिदूय तेका पडना. हा हा हा, कोणागे सर्वीस कोरी पडना, त्या मेस्ता आनी तेका पडना. पोचेर तो पाव घेवन भोंवतालो पिड्डोना, चेडवान मारलो कोत म्हूण पकडना. फाटल्यान मोजीर कोणे दोगो दोगो मारलो. फाटल्यान मोजीर कोणे दोगो दोगो मारलो.
सोरांचे सोरपीने मुळे चोय पाया मीठ घासूंक लागलो ती अजून पासून मीठ घाशीची चोय एसो चेडवा जात असताना मोरो जाई मामी तू मग मारो मागता होय मग मारो मागत घेतो होय इतकं जड झाल घेतो का होय मीठ मासे कसं पण मग तू किती राग गेला आणि तू पिऊन एकटा जागे तू पिऊन लगत एकटा जागे एक पाट तू रागडे पाना पिऊन त्याचा हात दुख सोचे नाही मैं सोचेले आटे पोडा असाता तू कुबाना गारवा नाही तू मुझे और बेम दोन मी और बेम दोन अगं हाव सोरपी तल्या मुझ कापसात हाव मुगे बोलाटे पासत किता मुगे सोरपी अपनो हिसा एक कटोट आणि राती एक कटोट येच ते दिसा एकाडर राती एकाडर मोठी तू जिलंगे की मा गुडी अंगण इलिला दिदानी आता बाबा सोडून जाय ना सुये दे बडा कित कर पाहिजे मार पाहिजे और मामी तुय मागायची नंतर दापर जा आणि घर सोड वैतर मगे नर्या बार गो पडल अगं मुझ बोय अगं तू नवराई केला पार पडे सोर्या भुयाव दिसत म्हाका कोणागे बोऱ्या भुरग्या कोणाक घात म्हण आणि एसो सोर्या भुयांक आणि काजा जावपाचे हे भुयांक काजा जावन लोकांगे घरा व्हरप म्हणल्यार लोकांगे घराचे हित वास जावपाचे मामी किताल गो मामी बेगीन या मामी किताल गो तू कोणाशा बसता कोणा मारू मागा दे कोणाकू तुका मामी तुया एज को तुई माग बिस्ती सोल झाल्या I'll give my you मामी then I giving my you I rona I will munge you did I giving my you मामी दी गिविंग युअर जीव दी you ओस giving you अगर आलेस मुगो जीव दिच्या ओस ना आज दी दुसऱ्या पाट केन्ना दिचो Hello, everybody. Good morning, good afternoon, good night. Hi, darling. What are you doing here? I was waiting in nightclub. Come, let's go. Oh darling this is my mommy This Mommy. is your mommy. yes She look like a chinga mommy. हाउ जिगा मम्मी हाउ जिगा मम्मी मुंगे घरे नाउ जिगा मम्मी Get out fora bate embora fora मुंगे घरे नाउ जिगा मम्मी Oh, I'm sorry. आम्ही तुका वॉकमॅन केलो. अरे मी तुगे मामी सांगलो ना की कोण हांव तुगे नवरो म्हणून सांगलो ना जाल्यार हांव सांगते. आज सांग होता ओय आज सांग होता मामी मामी ओ मगे नवरो नवरो Lauro Hello किताल रे आज खुशी देसो आता मनशाचे 20 वर्सात आता मनशा अशा दुयेंसां बी जाताय आणि तू बी अशा दुयेंसां जाल्यार हांव सपोर्ट पडना मा कोशा दुयेसु मुंगे घरे मा कोशा दुयेस आहा मुंडा वासुरिया ओर्दीर होतो पार पडलो मा इंगे शिकवलो नसका ओर्दीरो लोकांगे घरे लोक अपमान करता आणि कितरे सारखो तापन येलो तारी तुगे मामी तोपले सारखे नाकितलो हा चोय माक थाय ना सुरी तो राज तुगे मामी मा आजरा उतो चिना जाल्यार हांव गेलो बरो ता तुगे घराक केन्नाय पडना नाका 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 देशको नाका तू माक सोड वास नाका आय तू जो मग केल रे माशा चढ जाल मी माझा माझे बिजल तुगे मामी को दोड्या मंगेला तर लागलो मामी सांगला तू देश काय पावना रे माझी के बियोपाची मको एक आयडिया तू जाणा हिंदी पिक्चर एक हिरो हिरोईनी सिर दाखवता पिस्टल दाखवता माहिती हिरोईनी हिरोका काजार जावपासून नाक जाल्यार ती तेगे पिस्टल सूर्यान बिता आणि तेको काजार जाता वाशी तू कर तू रे मगे मामी बिस्ती सुरी दाखय रे आणि ती सांग तुगे छोडा तू आपला काजार कोणा झाल्या हे दोन्ही हातांचे आपण शिर काढता आणि तुका सर पाटेल कोण हवंय तू दोन्ही आता शिरकातून सरपाटी करा जेतोची भीतो मरे रेडी जातो नी मार तुका काजार करता सुरी घेण्याचा रगडे ना बिरो मा कोरी मुगे आजी शिरकातून पाटी सोड्यो ते ओकान कोता धर 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 धर
ऍक्टिंग सारखा या उतराचे मासे पेज घालती भीष नाना जाती बरी डेरनी मामे किती गो आउट काम घे आउट कामो आउट काम किती चालू हा आणि तू रे तू अजून गेलो ना रे हा वोच ओके ना पण तुका सांगो कायला सुरी तोर माका तू तुझे दुये लागीन काजार कोरिना जाल्यार ही सुरी घेऊन या मोज्या दोनूय हाताच्यो शिरो कातून हांव तुका सोरपड्या करून खावयतलो हात नका बाबा ए सूर्य तुझ्या दोन्ही हाता शिरका तो नका राव मासे बियान गेली उतराचे मासे पेज जात उतराचे पेज घाल डेरिंग जापास बाबा दाखव ही सूर दाखव ही सूर्य सारखी दार ना मरे दार गेल्या हे सूर्यन तुगे आताची बडू कात्रपा नाही घे ही कोयती घे आणि तुगे दोन्ही हाता शिरो चल तू कातोय मामी नो शिंगा मामी अरे तुम दगाई मोठ कोणू हे ऍक्टिंग कोण पाम योयताय माका आणि तू रे हे मुगे चेडवाकडे काल तुझा पसोजीत तो तू त्यागे हिस्ट्री जाणा हांव तेगी हिस्ट्री तेगी हांव जिओग्राफी पसंद जाणा दॅट इज राईट तू म्हाका एकू सांग तू म्हाका तुगे दुयेको काजार कोता बोलना आणि तू म्हाका एकूच सांग तू केसो काम कोता कोणी सांगता म्हळ्यार मुगे सोर्या बार हा आणि हांव मी बोर पिता ओ पुत्ता सॉरी बार हा आणि तू मी बार पिता ते साल्या जाल ते हेस तुमका जान सॉरी बारा दूर पडले कित्याक म्हणजे मुगे चोडे सॉर पिता सोरपिला किनारे हांव सोरपीत न्हू जाणा एकू सांग तू म्हाका तुगे दुयेको काजार कोता बोलना साहेबा कोता कोता ओय कोता थँक्यू मामी थँक्यू मामी नो जिंगा मामी आणि ते सांगता उद्या आय सो तू ये जिंगा मामी गेलो जावोय जिंगा मामा Hazel, तू कोसळ आसाय केवी केवी तू अजूनही हांगा आसा तू अजूनही बोटीर वचोंक ना हेजल तू ही सगळी कितें हेजल कितें चिंताय हांव कितें चिंता हांव खंय आसा ओ माय गॉड केविन केविन हांव सपनान आसा दिसता केविन आय सॉरी हांव सजगुली तू बोटीर पावलो म्हणून कांयच पडना तू जाणे नव्या काजाराक अशेंच घडटा की कुलटा काल पासून हांव कुशल आसली तू बोटीर वयता पूण आयज आयज तुका नाका न्ही हांव बोटीर गेलोलो केवी तू म्हाका सदांच म्हज्या गोपान आसलो जाय हांवच नको तुजी बीन हे म्हजे फुडले दिसाक कशें सांगतली पळय ती भियेनाका फकत 9 म्हयने तू म्हजी माय पायची सेवा कोत्ता कोत्ता कांयच न्हू करून सोंपतली आनी 9 म्हयने सोंपता म्हणसर हांव परत तुज्या गोपान आसतलो ते दिसाची हांव वाट पळोवन रावतली
कितें जालें पाय म्हाका कांयच जालें ना इतलो गोत जालो आमी येवन हांगासर उबी आसात तुमी हांगा नासलेलीच बाबा खूय पावलेली रे तुमी जाता जाल्लेली उतरां आसा ती तुज्या तोंडाक कासा जावन हानीक म्हणाक पासून पोसूंक ना म्हजी भुरगीं आनी आतां म्हजो पुता म्हज्या पुता बरो उगडास आयलो इजाबेल हे सांगो म्हाका आमी हनीमुनाक गेलेली गो बोगस 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 हो पूत कोणाचो तो पूत म्हजो तशें जाल्यार आनी हानीमुनाक गेलेली केन्ना गो म्हाका जाल्यार उगडास पासून ना सो केवीन जावच्या आदी आनी उपरांत केवीन जालोलो उगडास आयलो ना उगडास येवंक ना सारकी ती खबर खंयची खबर जितली ती सांग पिकता न्हय तितलीच तिची तिखसाण वाडटा गमले कांयच खबर ना आतां तूं जाणटो जाला आनी तुजो आनीक नेट वाडटा अशें केन्ना म्हाका अशें दिसता तुका सोडून खंयच्यान वचोनशें वचना हांव जाणा इजाबेल तूं कित्याक वचना पळय ते हागो पोन्नी घडयाला पोन्न्यो गाडयो कोणूय घेतात पोन्न्यो बायल्यो कोण घेतात पूर्ण बाय आनी गो तोंड न्हू आसा आयकला तुमी कितें म्हटलें तें पासेस बाय पासेस तूं म्हाका मेळ तुका हांव दाखोवलें शें ना तूं हांव पडलें मोठो तूं म्हाका सांग हांव पडलें मोठो माय आणि पाय म्हाका सोदत जाय तुम्ही ओशीच दोगांय एकामेकाचे मोगान आणि विश्वासान हेजो तुका सांगता माझ्या पाय मायचो मात एकदम बरो करून कुयदाद कर ते पासून तूं भियेना काय तूं फकत तुज्याच जिवाचो कुयदाद पूण हांव आकाश सोडची ना आकाश सोडची ना हांव पडलें मोठो हांव मोठो जाल्यार गो तोंड न्हू आसा तूं म्हाका मेळ तुजी सोकाय तुझ्या मोगान पळय थांबावल आगो रागो हांव कुशी केन्ना हेजल म्हजो वचपाचो वेळ जायत आयलो तुजी मामी जाणा न्हय आयज जावं बेता म्हणून केविन तुका भायर सरूंक आनी मोदीवर आसा न्हय येतली ती जाणा म्हाका दिसता आयली म्हणून मामी यो मामी मामी कोणागे मामी गो कोणागे मामी आ तुक चोच्या मान सताना मामी सता आको दोड उगोन तुक चोच्या मामी सताना दोड बोड कुंगोर जाय गो आ कुवार बॅचलर जोय मुगो आसो पासो हे मुगे कुडी एक चेडा टच करून दिलना पूण हांवें जाल्यार जायतना टच केला आय एम सॉरी म्हजी चूक जाली एक्चुअली म्हजी मामी येवची आसली आमी तिची वाट पळयताली म्हाका दिसली म्हजी मामीच आयली म्हणून यू मस्ट टॉक एंड लुक फर्स्ट सॉरी म्हाका एक सांग कितें तूं सोरो पियेलाय एश कित्याक म्हट तूं सोऱ्याचो वास मारता रे तूं मागिरी सरपिल्या सोऱ्या वासेसना केसो वासेचो चेहराचो म्हणजे तू सोरोय पियेताय पित्ता पीत म्हणजे अरे तू कित समजलो देवानो सर फकत चेड्या दादल्याक पियो केला आनी आमी बायलांनी चोळांक कित पिवपाची नी नागरी एक सांग तुझी माय जाणा तू सोरो पियेता म्हणून जाण म्हणजे तीच पण पिता ती सारखी ऑडकास्ता बेबदूल म्हणटा मुंगेली मामी पण मामी हाडल्या ते एक स्टँडर्ड सांभाळून जाय मग हांव पिता आनी म्हाका मेळ तोय बी ऑडकास्ताचो बेबदो घरा लगे हाडून पियेतात दिसता डायरेक्ट बारा वचोन मुगो रात आमी पिताय घरा कोण पिताय ते ऑडकास्ता बेबदे आमी डायरेक्ट बाराचे वचोन पिताय आंक म्हयन्या पावनाय 5,000 सोऱ्याकूच कितें मुगो आंटू आनी वच त्या बाराचे आमगे बील आसोंकूच जाय वच त्या बाराचे ते शिवार आमी गेले ओके तुझ्या त्या बाराची आणि बिलाची खबर सोड आणि म्हाका एक सांग आयज वोकोस मात तुवें आमच्या घरांत येवन करंट आज सारको लायल तू आज सार पॉइंट आयल तू सांगपा म्हण रे आज तू बोटीचे वयत न्हू तश मात तुका विश करू येयलोले ओय यो धमाल यो मुज वेंगी यो 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 आ तुका मुगे वेंगी घेता चिडीता मुडीता आ सारकी किसिंग कोता यो 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 किसिंग करे कोणाक सोऱ्याचो वास मारता पाटी फुटल्या दिसता पाटी आवय मेडा सटा दिसणार आहे तू होय मामी किती सांगू तुका येऊन इतलो वेळ कित्याक जालो तुका खबर ना केविन बाय सोडून तुका रावता म्हणून खबर आसा बाय पूण कितें सांगू दुडू घेवन हांव बँकातली बाय स्वता थंयसरूच आहा कोण एक चोर आयलो म्हज्या बॅगाकूच चोपका मारून पळोवन गेलो ओ नो मामी आता आमचे कितें जातले केविन आय एम सॉरी केविन कितें जालें सगळीं ओगी कित्याक मामी ही खबर ऐकून आम्ही वोगी रावची ना जाल्यार कितें करतली
केविन आय एम सॉरी आता आमचे कितें जातले आणि काही किती जाते जे किती जावचे असले ते तेंका लागीं जाले हेच पासत केन्ना सेसांचे बातेन भुरग्यां झोल माडून शिरपणा आपल्या को पयली जातले जाल्यार पयली चिंतून जाय आनी मागीर भुरग्यां हाडपाक फाउंडेशन घालपाक जाय नुगे ती माय ओके कोण ओळखूच वस सांगतले हा कोण नोटी होय ही आता बरी आली की जाले अकस्मात हा म्हाक स्वता हे हरपा देखोळे आनी हरपी देखोळे मम्मी बाय आता आमचे कितें जातले मम्मी जरी तूं ते दुडू मेळना जाल्यार म्हजो केविन बोटीन वचून पावचो ना मम्मी आयज ताका खुशी भाशेन भायर सरोकूच जाय आनी फाल्यां ऑफिसान पावोन फाल्यांच तो बोटीन फ्लाय जाता मम्मी जरी तुवें दुडू मेळना जाल्यार म्हजो केविन बोटीन वचून पावचो ना केविन बोटीर वेतलो कितें केविन बोटीन येतलो होय आनी कसो तुझे बॅग तर घेवन चोर गेलो बॅग चोर घेऊन गेलो जाल्यार कितें जालें दुडू आसात पळय त्यावेन बरे सेफ जाग्यार दवरल्यात कित्याक हांव जाण आयज काल असले कावस बँका लागीं घोटात म्हणून मामी ओ माय गॉड मामी तुवें आमकां कितली भिवयली जाणा हांव सजमली ते दुडू बॅगान आसलेत म्हणून बाय हांवें तुमची बेश्टी फकाणां केली म्हाका पळोवंक जाय जाल्यार तुमचे ऍक्शन रिएक्शन कितें जाता पळय ते केविन दुडू आसा मामी दुडू दुडू कितें ये घे 1 लाख थँक्यू मम्मी घे केविन ये 2 लाख थँक्यू मम्मी घे केविन मम्मी आणि ना ना कवर जालें कवर बाय हांव पू कितें पळयतात हांव तो ते लेडीज बँक जावन बाय मम्मी तुजो सासूबाय मोठो कोंबो हांव जाणाच आसलो ते दुडू ते बॅगान नासलेले म्हणून कारण हांवें एकदां हेंची पिक्चर पळयलेले तातूंत अशेंच घडलेले ताणें ते दुडू लेडीज बँकान घातले आता कोणच हिंदी पिक्चर ओके रावलो बाबा केविन तू काय जास्ती गाडी नाका बरे भाशेन वच आनी बरे भाशेन यो आनी पावलो म्हणटच आमकां खबर दी हा मम्मी वो तुजो उपकार हांव मोरोसो विसरचो उपकार आठोवपाची गरज ना ते दुडू हांवें लोकांक दिवंक ना पूण ते दुडू म्हजे दुयेच्या सुखा पासत दिल्यात म्हजी तुजे लागीं एकूच विनंती आसा केविन सांग मम्मी तुज्या पासत हांव कितेंय करूंक तयार आसा सांग जाणाय केविन म्हजोय घोव तारवटी आसलो तोय तारवार आसलो आमी एकामेकाचो खूब मोग करताले आमच्या एकवटात पयलो जल्मलो म्हाका चेडो उपरांत बाय हेजेल त्या उपरांत म्हजो गोरकार म्हाका आनी ह्या म्हज्या भुरग्यांक सोडून गेलोलो तो आयज पर्यंत परत येवंक ना मुझे तू तुयसरूच ना मरोंक ना तो जीव आसा हांवें आयकलां बोमाय ताका आनी कोण आसले म्हणून हांव सोजमूतली म्हजो गोरकार म्हजो खूब मोग करता म्हणून पूण ना हे हांव तुका कित्याक सांगता जाणाय आयज तूं तुज्या गोरकानीक सोडून तारवार तुका सांगता बाबा आमच्या मये किती व्हडले कितें जालें जाल्यार किती व्हडली चूक पासून घडली जाल्यार आमी ती दोगांय आमच्या काजार चिताक मार लोक आमी दिवचे ना मम्मी केविन असलो म्हाका खूब विश्वास आसा होय आमचो पुऱ्या पाकड्यान पामाचो आमच्या ताचो पूर्ण विश्वास आसा बाबा ह्यो बायल्यो उलोयत रावतल्यो तांचे उलोवप केन्नाच कोबार जावचें ना तितले म्हणून बस सुट्टेली चल चल वचपाची तयारी कर चल कितें कर म्हणटाय ताका कित्याक तूं धांवडाय बस चुकतली मुगो इजाबेल तूं मातशें ओगी रावताय हा म्हाका म्हज्या पुताची पोट भरून उलोय उलोय पोट भरून येताय म्हज्या पुता बरे भाशेन वचना म्हज्या पुता तुजो जिवाचो बरे भाशेन प्रपोज कर बाबा केविन बरे भाशेन वच आनी बरे भाशेन यो पावलो म्हणटच आमकां रोखडी चीट बरय हा आणि तुका सांगता हेच हांव जाणा ते पासत तू भियेना काय
हांव तुज्या मायचो पायचो बरो करून कुयदाद करतली. माय पायचोच न्हय, तू फकत तुज्या जिवाचो कुयदाद कर. तुजोय कुयदाद. आनी केवीन एक सांगता पळय, आतां तू बसीन येता न्हय, बस जितली पावट जेवणाक चायेक वाटेर थांबतली न्हय, तितले पावट तू पयलो देवन म्हाका फोन करतलो. करतलो न्हय केवीन? जरूर करतलो. जितले पावट म्हजी बस थांबतली तितली पावट पयलो फोन हांव तुका करतलो. बरे भाशेन वच म्हजे पुता, बरे भाशेन वच. देवाचे पुत्राचे आनी इस्पिसाचे देसांचे पडून दिता. माझ्या पुता बरे भाशेन वच रे माझ्या पुता. देवाचो आशीर्वाद तुजे आसूं. बाबा केवीन, देवाचो आशीर्वाद तुजेर आसूं. वच बाबा, बरो करून वच हां. आम्ही असं बाय, आम्ही असं तुझं सपोर्ट करू. तू काहीच बी नाका. अशें तू रडा नाका. बाबा केवीन, अरे बोमोय तोशे गोंया आवरे जायते बोमला गांव. बोमोय आनीक गोंया कितें गोट्टा सांगता हांव. बोमोय सोडून गोंया रावंक आयला मारून धांव. एक सेक्सी आंटी सोदून गोंया खबर जाता हांव. बोमोयचे उंदीर व्हडल्या बिल्डिंगांनी रावताय. गोंयचे उंदीर बाबडे माडा कोवडांनी आसताय. बोमोयचो लोक आमोरी जातोच फुटपातीर दिसताय. गोंयचो लोक वेळ मेवल्यार वेळेर बसताय. बोमोयचे उंदीर व्हडल्या बिल्डिंगांनी रावताय. गोंयचे उंदीर बाबडे माडा कोवडांनी आसताय. बोमोयचो लोक आमोरी जातोच फुटपातीर दिसताय. गोंयचो लोक वेळ मेवल्यार वेळेर बसताय. बोमोय लायट्यो आख्ख्या रस्त्या सारक्यो चकचकीत दिसताय. आनी गोंयचे रायट्यो दिसाता वर पासून पेटोन आसताय. हे पालोवपाच्या वेळार आख्खी लायटूच बंद कोत्ताय. मागीर गोंयकार बाबडो फ्रिजीतून नुस्त्या विटामान खाताय. बोमोयचे रस्ते काय बरे एकसारखे दिसताय. गोंयचे रस्ते ब्युटिफूल मोदेच फोंड आसताय. आमचो गोंयचो सरकार काय बरो रस्त्याचे चिंताय. पूण पावसान रस्त्यार फोंडार बेबे रोडटाय. बोमोयचे रस्ते काय बरे एकसारखे दिसताय. गोंयचे रस्ते ब्युटिफूल मोदेच फोंड आसताय. आमचो गोंयचो सरकार काय बरो रस्त्याचे चिंताय. पूण पावसान रस्त्यार फोंडार बेबे रोडटाय.
मागे चिडवा बायला ते आणि जाय कशें तूं वयर बाजार घेवन येवन हांव बसलो रे बसीन एक सॅक्सी आंटी येवन बसली म्हजे कुशीन म्हाका गरो घातलो रे ते सॅक्सी आंटीन हांवें बरो चान्स घेतलो मोडाची राशी जगसंतान तुझ्या वखदांचो टाइम जालो घे हे वखदां घे अगो इजाबेल कित्याक म्हणून तू म्हजो जीव खाता आयलोलो दीस वखदां घे ही तुजी वखदां घेवन घेवन हांव मोरोन वेतलो मुगो तू मरत म्हणूनच हांव तुका टायमाच्या टायमार वखदां दिता तू जाणे म्हाका इतले बेगीन रान बोन नाका म्हणून हांव तुजो कुयदाद करता तुका उगडास आसा पूत कितें सांगून गेलो कितें सांगून गेलो पळय आपल्या पायचो बरे भाशेन कुयदाद घे म्हणून अगो पण तू कुयदाद खंय कोत्ताय गो म्हजो तू आयलोलो म्हाका वखदां खावयताय एक सांग म्हाका आयज 8 दीस जावन गेले ते म्हाका मोगान वेंगेन धरून म्हजो बेस तरी घेतलाय गो आतां बेस दिवपाचो तुज्यान बसल्यार उठोंक जायना आनी उठल्यार बसोंक जायना पूण नाका जालेली उतरां आसा ती तुज्या तोंडाक आसात तू जाणे घरांत सून हाडलेली आसा ताचो तरी उगडास कर बाळलेली सून घरान आसल्यार कितें जालें ती जो गोरकार आसतलो जाल्यार ती कितें वेंग मारून बेस घेवची नासली आनी हांव कितें लोकांच्या बायलांक वेंग मारूंक सोदता हांव म्हजे साकरामेंताचे बायलेक बेगीन धरून बेस दिवंक सोदता चल बेस दी पळय सोडसोडी तू आतां वखदां घेताय वो ना ना उदीक मारतलें बरें बरें इजाबेल आतां अशें कर आतां ही वखदां तूं घे सांजे हांव घेतलो दुयेंत आसा तो तूं हांव हा आगो इजाबेल तुका वळस आसा मुगो आमी काजार जालीं तेन्ना आल्तारा मुखार उबे रावन कितें भास दिलेली पळय ती सांग एकामेकाच्या सुखान आनी दुखान आमी वांटो घेतले म्हणून मागीर आतां ही वखदां घेवन वांटो घे मुगो घे ती वखदां साहेब बस बस तू ही वखदां घेताय वय ना घे न्हय प्लीज आतां तुजी इन्सुलीन हाडून म्हाका फार्मासीन वचोंक जाय आतां कोणूच ना हांगासर वखदां हाडूंक मातशें वखदां हाडांच्या माथ्यार धरून फोड माय कितें जालें माय बाय आयलें बाय तूं पाटी कशी गेली फॅन्टास्टिक कितें बरें दिसता पळोवंक म्हजी सून वय 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 तू आतां पयलें तुवें वद्दे वच जालें वखदां घेवन हांव हांगासर आसा वखदां कशीच घेना मातशें वखदां घे न्हय दी बाय हांव दिता आगो इजाबेल तूं बी कित्याक आसाय सुसेगाद म्हजे मांडयेर बस आनी एक एक गुळी म्हाका रागान दी हांव ती मोगान घेता यो बस माय तू बेश्टेच पांयचे नांव पिड्यार कोत्ता पळय पांय तुजो कितलो मोग कोत्ता पळय तो वय वय तो म्हजो जायतो मोग करता आनी आगो पोरा पोरा गाडयेचो दोंगर बेश्टोच कित्याक कोत्ताय तूं इजाबेल हांव जाणा तूं तोकलाय म्हणून चल भितर वच आनी सुसेग घे आतां ही वखदां म्हजी सून म्हाका दितली न्हय गो वय बाय वय वय पाय वखदां वखदां घे बाय बाय तू जाल्यार तू वखदां दी म्हाका ताजी इन्सुलीन नाका बदला माथ्यार घालशात वखदां वखदां हाडूंक म्हाका फार्मासीन वचोंक जाय माय तू कित्याक फार्मासीन घेताय फार्मासीन हांव वेता न्हय बाय फार्मासी खूब पयसो आसा आनी खूब चलोन वचोंक जाय जाल्यार कितें जालें वखदां तर जायच न्हय वय पूण तूं वचूं नाका तूं मातशें ताका वखदां दी घे हांव घेवन रोखडेच जाता हा वखदां तू दी फार्मासीन हांव वेता पळय कुर्रेकर आयलो Postman असो पळय आयलो. कोणाची शीट आयल्या ती घुरी करा पुताची शीट आयल्या आसतली पुताची घे न्हय राव गो इजाबेल कित्याक तूं म्हजो जीव खाताय गो माय पाय केविनाची चीट आयल्या म्हजी पुताची शीट आयल्या बाय बाय भितर वचो न्हय बाय चल चल भितर वच भितर कित्याक अरे हांव हांगाच वाचतली सारकें गोरकार म्हजो जाल्यार कितें जालें तो मोगाचो पूत तुमचो तुमकां कितेंय तरी बरयला गोंयचो. ताणें चिटी वच वाच बाय एकान एक उतर वाचतले म्हाका सगळें आयकोंक जाय म्हजे चड मोगाच्या माय आनी बाय आनी बाय तुजें नांव घालूंक ना आसा and my sweetheart Hazel. सोजमोता देवाचे कुरपेन म्हजो पाय माय आनी तूं बरीं आसात न्हू हेझल माय लव आयज हांव पयले सुवातेर उपकार आठयता दोनया देवाचो
तेच बरोबर हांव उपकार आठयता मामीचो. तिणें म्हाका दुर्वाचो आदार केलोलो म्हणून आयज हांव बोटीर पावोन म्हजें सोपोन पुरी जालें. हेझल माय लव, आयज हांव 7 सोमदीर पयस आसा खरो, पूण तुजो रूपकार म्हज्या दोळ्या मुखार दवरून आयज हांव ही चीट बरयतां. हांगासर हांव रिवर टायगर्स पळयतां. तेच पोरी ब्रिज, व्हडलीं बिल्डिंगां, अंडरग्रावंड टनल ट्रेन, ह्यो सगल्यो नॉवेल्टी जेन्ना हांव पळयतां तेन्ना म्हाका तुजो चड आनी चड उगडास येता. आनी अशें दिसता जर तर आमी दोगांयनी सांगातान ह्यो वस्तू पळयलेल्यो जाल्यार चड आनी चड खुशाल जावपाचें. हेझल माय लव, हांगासर बरीं बरीं चेडवां दिसती पडटात, पूण तुज्या सुरोबायक लागतलें एकूय चेडूं सूर जायना. तुजो तें हांसतें मुखामोड, तुजो रूपकार म्हज्या दोळ्या मुखार हांव सदांच लागता. हेझल, हांगासर आमकां बरीं बरीं जेवणां मेवतात, पूण म्हजे मायन रांदलेली सुंगटांची कालची आटोलेली कोडी मात हांगासर मेवना. तेच परी हांगासर कांतरां आयकोंक मेवतात, पूण तुज्या ताड्यान गायलेलें स्वादीक मांडे हांगासर आयकोंक मेवना. हेझल, जितले पावट म्हजी बोट डोक्याक लागता तितलेय पावट हांव हांगासर शॉपिंग करतां आनी एक ना एक वस्त हांगासरली घेता. हांवें थोड्योश्यो वस्तू म्हज्या एका बऱ्यांतल्या बऱ्या इश्टा लागीं दिवन धाडल्यात. जेन्ना तो गोंया पावलो म्हणटूच ताजो बरो करून नमस्कार, कारण तो जावन आसा म्हज्या चोडा मोगाचो इश्ट. चीट सोंपयता रेकात घालून म्हज्या पायक, माय आनी म्हज्या चोडा मोगाच्या हेझल तुका आय लव यू. तुज्या मोगाचो केविन. कितले गांव पयले म्हजे पुतान न्हय. ओय कसो पुतो. पळय तर. इजाबेल, एक्सक्यूज मी. मोजान भितर सरो येता. ओय ये बाबा ये. हें घर कॅबिनाचें न्हय. वय केविनाचेच घर तें. वो ताचो बापूय, हांव ताची माय आनी ती ताची मोगाची गोरकार. हांव अंकल. आयज तांकां केविनाची चीट आयल्या बाबा. हाय हेझल, हाव आर यू? थँक्यू. पूण तूं म्हजें नांव म्हाका कॅबिनान सांगला. हांव बोटीर आसलो पळय तेन्ना. काय अंकल, बोटी सगळो दीस कॅबिन तुमचोच उगडास करता. आपलो पाय आपली मायची कशी फकाणां करता पळय तो. आनी इतलेंच न्हय, आपली बायल पळोवंक कितली ब्युटिफूल दिसता पळय ती. रियली माय माय माय, रियली यू आर ब्युटिफूल. अरे हांव तर हे पासलच दिवं विसरलो. तुज्या सुरोपायक पळोवन हांव सामको गुल जालो. घे, हे पासल तुका केवनान धाडला. थँक्यू. थँक्स. अंकल, तूं म्हाका पळोवंक फकाणी कसो दिसना. पण एक सांग, तूं सावदीन कसो आसा? आसा बाबा, काडटा दीस. कितें दिल्यार खाता आनी पियेता, ना तर उपाशींच आसता. आयज 8 दीस जाले जेवल्यार. शिताचो आनी चायेचो कलर पासून विसरलो. ताणे तशी फकाणां केल्यात. तू जाय पळय आतां वद्यो वच जाली, वखदां घेवन ताजे शोबी आसा. कसोच घेना तर. बस न्ही. कितें पियेतलो? टी, कॉफी ऑर सॉफ्ट ड्रिंक? आय डोंट एनीथिंग. आतांच हांव म्हजो नाश्तो करून भायर सरला. बाबा, तूं म्हजेर उपकार करशी. कसो अंकल? बरेंच कोत्तलोय की ना. येस रियली. मातशी ही वखदां म्हज्या पासून तूं घेवशी. बाबा ताणे तशी फकाणां केल्यात. इजाबेल, हांवें फकाणां करूंक ना. म्हाका नाका ती पिल्लां घेवंक. बरें तर हांव चल्लो. अरे बाबा, तुका राग आयलो? हांवें पिल्लां घे म्हटलेली म्हणून हांवें ती फकत फकाणां केलेली. म्हाका राग येवना अंकल, पूण हांव जरूर कॅबिनाक सांगतलो. ताचो फोन येयत जाल्यार
हांव ताका सांगतलो कितें म्हणून सांगतलोय ती तुका पादेशीर करता अरे हांवें फकाणां केली न्ही इजाबेल सांगून ताका हांवें फकाणां केली होय बाबा. हांवें तर फकाणां केलें नाय म्हणून वय बाबा म्हाका एक सांग तू आतां वेताना बाजारांतल्यान वेताय वय कितें हाडला तुवें मोटरसायकल मोटरसायकल हाडल्या बाय बाय चल वच आनी ताजे बरोबर वच आनी त्या बायची वखदां घेवन ना माय ताका वचो ती हांव उपरांत चलोनच वयता कित्याक रोखडेच पावतलें बाय come on, I'll give you a lift now. Come on. तुका जाय जाल्यार हांव परतून घरा पावयता. नो थँक्यू Oh, come तूं on. वच हांव उपरांत वेता तूं वचना न्हय जाल्यार हांव येता वच तूंच वच चल माय हांव येता ना माय तूं वचना काय हांवच वेता हांव येता नाका नाका वेताय चल बरें माय रोखडेच या पयलें आतां कशें गेलें बेश्टेच लाग मारताले हां अगो इजाबेल ते तागे सांगात वचो नासले ते कायद्यानूच वचो नासले अगो गाडवा आयज काल ओडोक पाडोक नासलेल्या मनशा सांगात वचोन भिरांतच न्हय गो कसली आमचे बरे मनीस न्हय तो आनी केबेनाचो इश्ट तो इजाबेल आयज काल जानवरां मनशांक खायनात पूण मनीसच बुरशीं खातात मुगे चेड वाको त्या बेबद्याको खासार केले आणि सारखे त्रास सांगायले आम्ही एक पिताय ती पिताय पूण त्या गोमेल तो त्याच्या दोबरा जावन पिता मुगे चेडवा गेली भुरगे जावपा आहा म्हणून रातची देरे बेन तेच पोटा येयले 9 म्हयन्यां जाच्या आदी 7 म्हयन्यां तरी पोटा येयल मू हॉस्पिटलांक आयलो आहा दोतरान सांगिला आय तेगे डिलिव्हरी म्हूण सायबा मुगे चेड बरे भाशी सुटल्या पुरो सासू बाबा बाबा तू येयलो कित जाला बाप जाला काय जाला मातशे ओगरा किते तू आजी सोप्यान येला अरे बाबा तुगे हुशार काय दीस मरे तुगे बायलेगे भुरगी जावपा मरे बाबा आणि आजी तू सोप्यान येला सासू हांव सिद्धी मेदान सोरपिला जो सिद्धी मेदान हाय दोतराको विचारे मुगे बायलेगे कोण सातो काय म्हूण तो तर मग सांगता मुगे बायलेगे दोग जातुय चोडा जातो ये सिद्धी मेदान बरो फील सासू काय सासू हांव काय अरे बाबा चलो चलो हे देवागे देन मरे बाबा उठो आवय सामगे गरज ना घे ही बाटली मातशें दोरी कशे आपल्याला सोडो हाय होका धरून लाय तुका मोबायलाचे न्हू हॉस्पिटला लांबर फीट कर उलोवपाक हांव डायल कोन्न दिता तूं इतार बाबा सुटोन काय म्हूण मोबायला जुळलो मुगा वय मुगा जाय फकत इतार सुटोन काय म्हूण तूं ऑटोमॅटिकली सगळी आन्सर मेळटली नाही जा कमी जापागे बरे बरे चोयता हॅलो ती सुटोली आताच सुटली कित जाला सुटून 5 मिनिटां जातली एक चेडू जावन भायर पडले हाजे म्हजी बाय सायबा हांव कितें आयकताय तूं कित सांगत आमकां सासो किदार गे चड जावन भायर पड होय व्हेरी गुड मग जर ती चोडो म्हणटाची नाका न्ही मेल ते पड गेले हॅलो हॅलो उपरा कित जाले उपरांत आनीक 5 मिनिटांनी आनी एक चेडू भायर पडले हाजे म्हजी बाय सायबा हांव कितें आयकता उपरा कित जाले उपरांत आनीक 2 जाणां भायर पडपाची सारवार जाली कितें आज सोगली कितो जाली तो ती आगो बाये हांव तुका कित जाता आनी तूं म्हाका कित सांगता आ एक सांगू हे खंयचें हॉस्पिटलू हे हॉस्पिटल न्हय रेल्वे स्टेशन रेल्वे स्टेशन जाल्यार तूं म्हाका कोण कित सांगता तरी ती सुटल काय म्हळ्यार कित सांगताले हांवें तुका सांगला राजधानी एक्सप्रेस सुटली सायबा बस तूं म्हाका गाडये खबर सांगता तूं बिल रे सायबा दे रे तुगे मोबायल दे मोबायल ओपरे नंबर आला रे तुये रेल्वे स्टेशन लागल मरे रेल्वे स्टेशना लागो वय आवय सामगे चोडा खबरी बाये मुगे तुये येयली हांव कितू हुशार जाय तूं चोय न्हू बाये यो कित जाला बाप जाला भाय जाला तागे 2 बाबा जाल्यात
दोन बाप झाले अक्षमाय झाली हुया हाय गेला तू मा खेळो मामी शॉपिंग बॅग आणला चोई अगे बुझ बाय अगो बाय बुरक्या शॉपिंग बॅग बाबू खुश अगे बुझ बाय आवय मुगे ना तू आवय सारखा हाडू रे अगो बाय बुरक्या शॉपिंग बॅग गाताय मग कोण सांगेल तुला वर मूड बहुत झाले त्या शॉपिंग बॅग मार यात मुगे फुका झालं नाही बरी बाबा राजा सारखे हाडी मारे तर आता मुगे गो बेबद बायले हॉस्पिटल अंदर ना अंत इंग सासमाजी बोगले आहा वेबच्या इथं नर्स येन मा हॉस्पिटल जात हेल्प केला हाय आवय नर्सू आवय पण बेसा हा मुगो म्हाका डॉक्टरान रेस्ट घे म्हणटले पूण सगल्यो नर्स लिव्हेर गेले देखून म्हाका ही ड्युटी करची पडली ओई एक सांगू मुगे चेडवान हॉस्पिटला बिल फावून हारी केल न्हू हॉस्पिटलाचे बिल फारीक केला तुझ्या चेडवान पूण वाटेर येदाना दोन फोटेरा मारल्यानूय ते मात पयशे दिवचे पडटात माय अगो बाये तुझे किती येला आ बरे भाशे दोगोय भुरग्याक घेवन हे स्वादे तू कितका वेळ आजेरी सोरती नेला तुगे दो बिलोलो दोतरान सांगलो ही तेका दोग जाण चेडवां जातली म्हूण ट्विन्स पूण देवान याचे दोग जाण ट्विन्स बाप दिलाय दोन जाणां तो हुंय हॉस्पिटलान गेलोलो हुंय बारान गेलो पियो म्हाका एक सांग तुम्ही बाबाक नाव कितें घालतली बाबा ना असा होता बाबा नाव कित घालपाचें हांव सांगता गोडच ना अगे कित घातली ना दोगू एक भाशे दिसताय हॉडे सेम फेस का रिपीट जाला सेम टू सेम ये सासू ये चेड कोणाले मुगेले तुगे अग्रा गेले म्हणजे तेगले इथे माशे ओग्रावा मुगे मुट्री चेड्या नाव हांव घातलो तू आता होय घाल घाल चोया दाखोय येतोय बरे कंचोय एका पार्ट 1 घाल्या आणि तेका पार्ट 2 घाल्या पार्ट 1 आणि पार्ट 2 होय अरे तो किती आतुर रे पार्ट 1 आणि पार्ट 2 घालू का सासू फकत तियात्रांकू घाताई अरे न्या बेब तो हिचो सिस्टर तू थोडी सांग नु नाव किती घाल्या ते ओके आका नाव पीटर घालात एका होय बरी सापेद्र नाव आणि एका आका रिपीटर पीटर आणि रिपीटरू वय सेम फेस कार्ड रिपीट झाला न्हय देखून ओय सी नासताना चिंती नासताना काजारी जिविताचेर पडल्या मा गोवाच्या कानार पडटोच खबर आयकतोच काळजाका गोंयकारा विस्वाशी रावली दोरूय सोयतानान कितें केलें फाट गोवाक सांगोंक दिवोय हुस्को तुफान आनी मोड दोनिया पार गोरकार मोसो म्हाका मोक्षिना तूं एकवटाचो दोरो तुटलो काजारी जिवी दुकान घालून काडो पोडो पोटलो दवरचीना गोरकारा दाया दारचीना ओनी दो बक्षिना तूं दोनिया तुजे आतां सोडटा जिवी गो बक्षिना तूं दोनिया तुजे आतां सोडटा जिवी
कितें चिंताय मगे तुवें केविनान तुका कितें म्हटलें कांयच ना माय केविन भितर आसा तुका कांयच म्हणूंक ना न्हय कांयच ना. बाबा केविन 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 कितें करूं कशें पुरी हांव ताका सांगू कितें सांगू कितें बाय केविन येता हांव तुमकां च्या करून हाडटा हा कितें करूं हेजल कितें जालां हेजल तूं कितें चिंताय हांव कितें चिंता म्हाका कितें जालां कांयच ना हांव जाणा हेजल तूं कितें चिंता पळय तें काजार जावन हांव रोकडोच बोटीर गेलो हानीमुनाक पासून हांवें तुका खंयचर चोरोंक ना आनी आयज आयज हांव बोटीर तान आयल्यार 2 दीस जाले खंयचरूच हांवें तुका भायर भोंव करोंक ना हेच तूं चिंता न्हय भिवपाची गरज ना हे पळय आमी हानीमुनाक उटी वेतात हांवें 2 तिकेटी काडून हाडलेल्यो आसात चल भितर वच आनी आमचें पॅकिंग कर हे आर यू हॅपी नाव केविन हांव तुका कितें सांगूंक सोदता जे तूं म्हाका तें सांगूंक सोदता न्हय तें उटी पावतोच सांगल्यार जालें पूण ही खबर कसली ती खबर जावं उगडासन राव आनी उटी पावतोच थंयसर सांग ओके केविन आयज 2 दीस जाले हांव तुका कितें तरी सांगूंक सोदता पूण तूं म्हजें ओके ओके लव कम ऑन माय स्माइल प्लीज आनी जे तूं म्हाका तें सांगूंक सोदता न्हय सांग चल पुडयेक सगळें सांगून आयजूच कबर करिनाकाय कितें तरी सामान दवर उटी पावतोच सांगो ना तर थंयसर आमी दोगांय मोनी कशी उत्तेली रायट स्टार्ट नाव केविन आमी एकामेकाक भास दिल्या आमी सदांकाल एकामेकाक विस्वाशी रावतली न्हू हॅलो केविन बाबा कैसा रे कैसा क्या तो लो बॉडी चेसा ना आणि केश गेल तुगे आजी एकदम बरी शी मेला सॉलिड झाला सॉलिड ओय बॉडी बी कित झाल रे मेल्या शी आस्ता लाला डुंडुनी सारखा Thank you. मै बॉडीचे बी मुजुगडा सेवन आता का एल्ला उगडास वेता बोटी तू का नाम सुगडास येता तिंग घरे चले असतली न रे हारकी कशें न्हय तें बर झाला मेला माग चान्स पडता चोय तिंग बॉडीचेरी तुका हय चान्स पडवा बायलांक चोडवांक अशें चोरप मेळना काय ट्राय केल रे पण चान्स ना जात म्हाका मागीर तिकी घाला पुरा काय आना काय करना आत्माल आत्मार अगले भाशेन आतां तसलें कांयच चलना आनी आतां आनी कितें हाडूंक जाय गोंयांत तर सगळे वस्तू मेळटा अरे पयशे आसला सगळे मेळटा पूण ते किस्तीमा सांगू आपणागे गोंय कोण आहा तेंचो उगडास कोण कितें हाडपा बी मुगे बी काय आसला ते जॉनी वॉकर रे जॉनी गॉड मेळो ना त्या दुसरे पार्टी ट्राय योर बेस्ट ओके I'll try. हे पार्टी सोड आता मेळो ना गात हे पार्टी गारा फाउंडेशन ना कितें म्हटलें न्यू गारा फाउंडेशन रे न्यू गोरा फाउंडेशन तर ह्यो आमच्या गोराचें कितें करता आवय आवय काय ना हे गाराचे अरे गुड न्यूज म्हणे तुगे गुड न्यूज ओह गुड न्यूज सजमलो ह्याच पासोन आमी हानीमुनाक वेतात म्हणून तुका हांवें म्हजे इश्टा लागीं दिवन आपोवंक धाडलें तेका लागो येयला तेका लागो तुगे इश्ट मुटाला तू गोडे म्हाका तुमचे बारगो होता मु हानीमुनाक तें म्हटलें हानीमुनाक तुका आनी आमच्या बरोबर कित्याक तुमचो जास्त आनी कित्याक कितें पळोवंक हें पळय आमी दोगांय हानीमुनाक वेतात तें आनी हांव ते येयना म्हूण जाल्यार नो प्रॉब्लेम आम दोगांय वचून या लेट्स गो जस्ट अ मिनिट तूं सोजमोक लाय हांवें तुका आपोवंक धाडलेली हें खरें पूण हांवें तुका आपोवंक धाडलेलें तें आमच्या बरोबर हानीमुनाक व्हरोंक न्हय पूण आमी वेतोच म्हजो माय आनी पाय हांगासर एकसुरो पडटलो तांच्याशी येवन रावो ओ दॅट मीन्स तुवें म्हाका तुगेल्या घरा कडेन सेक्युरिटी राव आपयला रायट राग आसायना का आम केन्ना कोणाक गेली सिरीस केन्ना आमको ना आसा आम कोणाकडे पूण मागोन हावपी दिना जाल्यार चोन पूण हावपी पूण सिरीस मोठी आमी घरांतल्यान कोणी केन्ना दिस इज अ फॅमिली मोटो तशें तर तूं आमच्या घरा लागीं येवन रावंक सोदिनाय नो नेवर इन माय लायफ ओके थँक यू व्हेरी मच थँक्स फॉर कमिंग यू मे गो नाव हांवें सांगलां तुज्यान वचोंक येता म्हणून
असं आहे का येस आणि ट्रान्सपोर्ट कोण दिता कितें म्हटलें ट्रान्सपोर्ट कोण दिता ट्रान्सपोर्ट याच बोट देगेक आमच्या घराची रावता तें ट्रान्सपोर्ट सोदता ट्रान्सपोर्ट अरे तू म्हाका पोपा धाड आ भाड्याची व्हॅन कोणी गेलोले आणि तू कित कामळे म्हाक ट्रान्सपोर्टिंग असं पोतून धाडा हुयला शट अप चला वॉट्सअप कर असं करीत एशको म्हाक बोर भाशा आपण म्हाक तू एशको रागान धाडाका बोर जापाना चोय केन्ना बोर बप्पा बापाना पहिले सांग तुका येतना भायले के सांग पण गे वता ते सगळे इसराल का पण अरे सांगपा मी तू सारको लेडीज ब्रेडमॅन मरे कितें म्हटलें लेडीज ब्रेडमॅन तू लेडीज ब्रेडमॅन तू म्हाका एक सांगशी लेडीज ब्रेडमॅन म्हणजे कितें लेडीज ब्रेडमॅन होय लेडीज ब्रेडमॅन म्हणजे बायला होते चुपेची ए लेडीज ब्रेडमॅन चला मूड पासून ऑफ केला सोडटायची खबर हेजल तू म्हाका कितें तरी सांग सोदी न्हू म्हाका दिसता जे तू म्हाका ते सांग सोदता न्ही ते आयकोंक म्हाका नशीब ना ओ सांगोंक तुका नशीब ना अशें म्हणून तू म्हाका कितें तरी बायबला वयर सांग सोदी रायट केविन आमचं बायबल सांगता मारिया मग्दलेनी व्हडली भातकीन आसा बाय हांवें मेजार च्या घातल्या च्या पिवंक येत न्हय माय हांव च्या पिवंक उपरांत येतलो बाबा च्या तोंड जातली माय तू मातशें भितर वच हांव येता सांग हेजल बायबला वयर कितें तरी सांग सोदी सांग केविन आमचं बायबल सांगता मारिया मग्दलेनी व्हडली भातकीन आसली तरी पूण जेजू क्रिस्तान तिका बोगसून आयज ती सातीन जाली जाणा पूण आयज अकस्मात बायबला वयर म्हणून कारण कितें तेच हांव तुका सांगूंक सोदता केविन तुका उगडास आसा एका दिसा तुवेंनूच म्हटलेली आमचे मदें कितेंय वायट बरें घडलें वो कितें व्हडली चूक पासून घडली जाल्यार तूं म्हाका बोगसूंक तयार आसतलो म्हणून आनी केविन बाबा बाबा कितें जालें बाबा बाबा ताका कितें जालां हांवच नको अकस्मात उलयता ताका गोड कशी आयली तुवें ताका कांयच म्हणोंक ना न्हय आ माय हांवें ताका कांयच एक म्हणोंक ना तशें जाल्यार ताका गोड तुवें कांयच म्हणोंक ना न्हय हांवें तुका सांगलें हांवें ताका कांयच एक म्हणोंक ना म्हणून पूण येवपाची गरज ना हांवें डॉक्टराक फोन केला एक्सक्यूज मी कोणाक कितें जालें डॉक्टर प्लीज कितें जालां हांवच नको अकस्मात म्हजी गोरकारीक उलयता ओके. गोड आयली ये डॉक्टर ये डॉक्टर तपासता थंयसरूच आसा मातशें पासेस म्हाका दिसता ताका पोटाचे बुकेन गोड येवंक जाय तूं जाल्यार आतां कितलो टायम जालो तुमी अजुनूय च्या पिवंक ना. जाणा माय पूण सांगल्यार आयकोन हांव बेश्टेच नोकरे मारता म्हज्या सुनेक कांयच वायट जावंक ना म्हज्या सुनेक कांयच वायट जावंक दिना तिका पावस बाय अकस्मात अशें जावं कारण पळय भिवपाची कांय गरज ना एक काजारी वस्तुरीक पळय जावंक जाय तेंच तिचे टायम कळला डॉक्टर तूं कितें म्हणोंक सोदताय हांवचें कांय सोंसमोक ना कॉंग्रॅच्युलेशन्स केविन तूं डॅडी जावंक जाता बरें हांव येता हेजल डॉक्टरान आतांच पळय कितें सांगलां तें सो केविन म्हाका फकत म्हज्या प्रस्नाचो जबाब जाय सो ओपोट
म्हाका फकत म्हज्या पुरुसाचो जबाब जाय सॉफ्ट ओ फोट केवी सॉफ्ट ओ फोट केवी सॉफ्ट ओ फोट सॉफ्ट केवी ना हे सगळे किती मजा तुवें हे सगळे किती हो गिरा माय तू आमच्या मध्ये पडो नाकाय हेजल फाल्यां आमी हानिमुनाक उटी वेचे आसात आणि आयज तू म्हाका सांगताय ना हेजल ना तुवें म्हज्या विस्वासाक घात केलो हेजल तुवें म्हाका फुटयलो ना केविन ना हांवें तुका फटोवंक ना हांवें तुका विश्वासघात करूंक ना 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 तुवें सगळें कितें हेजल कितें तेच हांव तुका सांग सोदतलें कितें सांग सोदतली हेजल की तू नॉसेट म्हणून कितें सांग सोदतली की तुका माफ कर म्हणून कितें सांग सोदतली तुज्या लागीं चूक घडली म्हणून ना हेजल ना तू नॉसेट न्हय आनी हे तुजे चुकीक माफी दिवंक हांव कबूल ना ना हेजल हे तुजे चुकीक हांव बोक्सोणी दिवंक तयार ना वचूंक पड हांवें सांगलां वच म्हणून आउट तशें तरी म्हजे दोळे सामके वयली वच वच हेजल तुका म्हजेर विश्वास ना असो म्हणू ताका सांग माय सांग म्हणजे तुवें ही चूक कशी घडली रे म्हाका तेच हांव ताका सांग सोदतली माय तेच सांग बाय सांग सांग बाबा बाबा ते तुका कितें सांग सोदता आयक म्हजे पुता आयक आयक सांग केविन जे दिसाक तुवें धाडलेलें पार्सल घेवन तुजो फ्रेंड आमगेर आयलेलो ते दिसाक मायची वखदां हाडूंक फार्मासीन वचूंक जाय आसलें हांवें मायक कितलें सांगलें हांव ताच्या सांगाताक वचना म्हणून पूण मायन फोर्सान म्हाका ताच्या सांगाताक धाडलें आनी उपरांत हेजल ना हांव तुका बोक्सूंक तयार ना कारण तुज्या कुस्व्यात आसा ते भुरगे म्हज्या रोगटाचे न्हय केविन तू म्हाका बोक्सूंक तयार ना कित्याक हांवें तुका सोच सांगलां म्हणून केविन जे कितें घडलां तातूंत म्हजी कसली चूक ना केविन तुका उगडास आसा एका दिसाक तुवेंच म्हटलेली आमचे मदें कितेंय वायट बरें घडलें जाल्यार हो केदेय व्हडली चूक पासून घडली जाल्यार आमी एकामेकाक बोक्सूंक तयार आसतलीं म्हणून आनी हेच चिंतून हांवें तुका सोच सांगलें सजमत तूं म्हाका बोक्षितलो म्हणून ना हेजल हे तुज्या चुकीक बोक्सोणी दिवंक हांव तयार ना कारण तुज्या कुस्व्यात आसा ते भुरगीं म्हजे रोगटाचे न्हय म्हजे कुस्वेर आसा ती तुजे रोखड्याचे फळ पूण आयज तुजें मागून घेवंक तयार ना पूण जेन्ना तूं काजर जातलो आनी तेन्ना तुजे गोरकाराचे कुस्व्यान दुसऱ्याचे भुरगे वचले जाल्यार तेन्ना तूं कितें करतलो उगडास सुट केवी हांव येता पूण देव न्हिदोंक ना ना
हांव का बॉक्सान दिवचो वचो पळय आमी सांगया तशी करी नका केविन हांवचे पांय पडटा म्हाका घरांतले भायर घाली नका वचो पांय पडचे केविन म्हाका घरांतले भायर घाली नका केविन हांवचे पांय पडटा म्हाका घरांतले भायर घाली केविन केविन तशी करी नका पांय पांय कोणचे घरांत ना कोणाक सांगू हो जावन आसा सर केविन हांवचे पांय पडटा म्हाका घरांतले भायर घाली नका केविन प्लीज हांवचे पांय पडटा Get out! I said get out! Get out! सायल विकून हायले मोत्र्याचे वाटे मोत्र्याक पडले ते तोंड बंद करून वगीच रावले तुमचे वजार आमकां नाका आमचे वजार तुमकां नाका गोंयात चोर पडल्यात नाका कशें तुमी सोडी नाका खंयच्या चेडवा सांगता तुका मोगान ताचे पडो नाका पयशे मेळल्यार कागू तांचे चान्स पडल्यार वगडाय नाका गोपान ताचे पडो नाका मेवता तेशें गिरो नाका जिरो जायना उरत तुका मेळत तेशें गिरो नाका फ्रेश करून फुटत ते शिवा पडत नाका मोगाच्या नादार पावलो दादार सिटीत म्हजो जावन मुदार चोडवांचे बिरे जावन किरकिरे आतां घालून भोंवता बेकार गोंयची चेडवां शेतान वचून बरो करूंक सोदतात फुडार बोबोयची चेडवां पांय वर्ष करून दिसाची पासून आसतात बेडार आमकां नाका गोंयची कावण विसरो नाका गोंयची शेतकळी पाका पाका जेवंक फाटी सोरो नाका खंयच्या वेळार भूक लागल्यार रोखडें जेवंक मेवता तुका कांट्या कशें पातये नाका कातकोतेले विसरो नाका कांट्यान मस्कोर केल्यार तुज्यो जोत्याचो मार घालगो ताका गांवांत जाय तो आंकोला मोगा तुजे आशेला पोट तुजे बोट घेवन पॉच कोल्ला गोंय चोरूंक सोदताले बीजेपीचो पोरनिडो येतलो म्हूण भरपूर पयशे मोडटाले काँग्रेसान ताची शेपडी कातरून लाडे तागा करून सोडले कोमोड घेवन उदकान रावून मोरया मोरया मुडोंक लागले पिल्ले पुतापले तांबडे ते म्हणटात पानपोटी खावन गोंयचे रस्ते तांबडे कोततात हॉस्पिटलान वचत जाल्यार गांठी पिस्ती पडटात गाड्या काडप बीजेपीचो सरकार गोंयांत सोडटा हॉस्पिटलान लुगार नाचन गोंयकार ओरडे काडटा दुसरे फावटी मोता मागो केल्यार दिसता सांगता भोगताचे फोडे आयले मिठाच्या पारान Welcome to my heart once again. Thank you, Kevin. Wow! What a beauty! तू असा तोशेच असा तू म्हाका कोण अजब जालो ना
हांव तुका पळोवन अजाप जावना पूण हांव तुका पळोवन चड खोशाल जालो खुशाल आनी कित्याक केवीन ती खबर लांब आसा ती खबर हांव तुका उपरांत सांगतलो मुंडी आसा न्हू एक दार बंद जालें जाल्यार दुसरें दार उक्तें जाता म्हणून सत्ती खबर बिल्मा हांवें म्हज्या स्वप्नान पासून चिंतूक ना परत तूं म्हज्या जिवितान बिल्मा सांग बिल्मा तुज्या पासून हांवें कितें केलेलें जाय केवीन आयज एका वर्सान परत आमची भेट जाली तुवें म्हाका तुज्या घरान येवकार दिला तो पळोवन हांव खूब खुशाल जाली केवीन तूं काजर जालो म्हणून हांवें आयकलेलें पूण तुजी गोरकान बिल्मा ती खबर हांव तुका उपरांत सांगतलो सच सांगचें म्हटल्यार भांगर खंयचें तें वळखूंक तुजो मोग ना करूंक हांवें चूक केली बिल्मा पूण आतां म्हजे लागीं घडटा बिल्मा आतां हांव राजी आसा तुज्या लागीं नव्यान म्हजो घोराबो घडूंक आसा न्हय तूं राजी ना केवीन भांगर कुयचे वळखूंक तुवें चूक केली जायत पूण तीच चूक हांव परत करूंक सोदिना हांव हांगासर आयलें ती म्हाका तुजो मोग आसा म्हणून सांगूंक न्हय जाल्यार तुका दाखयला तुका सांगो कितें सांगो हांव काजर जाता तूं काजार जाता जाल्यार म्हाका कित्याक सांगूंक जाय एक्चुअली हांव तुका काजराक सांगूंक येवंक ना पूण तुजी जी वस्त म्हजे लागीं आसा न्हय ती हांव तुका परत दिवंक आयलें म्हजी वस्त आनी तुज्या लागीं कसली ती हांगाच राव घेवन येता भुरगे कोणाचे तुजी ह्याच भुरग्याक लागून तुवें म्हजो सांगात सोडलो तो ह्या भुरग्याक एबॉर्शन करून मार म्हूण तूं म्हाका 5,000 दितलो तो उगडास ना असो बिल्मा म्हाका उगडास आसा बिल्मा हांव तयार आसा ते भुरगे मोजे म्हूण मादून घेवंक आतां हांव तारवटी जाला म्हजे लागीं गोडटा बिल्मा तुजो आनी त्या भुरग्याचो सांगात करूं बिल्मा आमी आमचो गोराबो नव्यान करूया पूण हांव तो येता परत तुज्या सांगाताक म्हजो गोरा बघून देखून घे केवीन ह्या तुजे भुरगे तूं तुका दवर हांव येता बिल्मा जरी तर तूं म्हज्या सांगाताक तुजो गोराबो घडूंक तयार ना जाल्यार चीत हांव तोच केबीन म्हणून जो तुका एका वर्सा आदीं मेवलेलो पळय तो आनी आयजूय हांव तयार ना ते भुरगे मोजे म्हूण मागून घेवंक केवीन म्हाका सोडून तुवें तुजो गोरा बगडलो तो वाटेरूच कोसळ्ळो जाल्यार ते तुजें नशीब आतां म्हज्या नशिबान म्हाका एक बरो भुरगो फाव जाला तो म्हजे लागीं काजर जावंक सोदता आज चोरी तूं ताका गोमो हे भुरगे म्हजे म्हणून तेन्ना म्हजें कितें जातली केवीन हांव नको तुजे आनी तुजी गोरकांनी मोदें कितें जाला पळय तें चोरी तर भुरग्याक लागून तुवें तुजी गोरकांनी घरांतली भायर घातले जाल्यार हे भुरगे तूं तुका दवर आतां तुज्या गोरकांनीक परत धाड ना हांव म्हज्या गोरकांनीक परत ह्या घरांत हाडूंक तयार ना आनी जरी तर तूं म्हाका तुजो सांगात दिवंक तयार ना जाल्यार हांवूय म्हजो सांगात त्या भुरग्याक दिवंक तयार ना ओके केवीन ह्या भुरग्याक लागून हांव जिवीतभर आंकवार रावंक तयार आसा पूण हांव तयार ना तुज्या सांगाता परत म्हजो गोराबो करूं उगडास सोड केवीन एका दिसाक तूं ह्या भुरग्याक आशेतलो ह्या भुरग्याक तूं सोदूंक भोंवतलो पूण तेन्ना तुका ताची सावडी पासून दिसची ना ओके देन गुड बाय वारे म्हजे पुता वा कितलो हुशार म्हजो पूत हा हांव सच बोलली भाग्योता मध्ये विचून काडलो भाग्योत पळोवन म्हजो पूत आयज हांव चिंतूंक पडली खरेंच तुवें म्हजे कुसव्याक जोलून घेतलो जाल्यार अरे तुजे सगळे पिजलेले आसतना तू दुसऱ्याचे कित्याक शौक भोंवता म्हज्या सोन्या लागीं इल्लीशी चूक घडलेली म्हणून तुवें ताका घरा धांवडायली आयज आयज तूं आख्खो चिखलान बुडलेलो आसा सांग हांव तुजें कितें करूं हांव दादलो माय दादलो दादल्यांनी आपल्याक जाय तशें करचें आनी बायलांनी रीत मारचुके भोंवचें म्हणून खंयच्या बुकार बरयलेलें आसा पवित्र पुस्तकांत तो ना तें तुका सोजमापाचें ना ही चूक म्हज्या लागीं हांव आंकवार आसतना घडली आंकवार आसतना गोठात तिवूय चूक जावन आसा आनी काजार जातूच गोठात तिवूय चूक जावन आसा जरी तर तूं आपल्याक पवित्र आनी नितळ म्हूण सोजमता जाल्यार तूं पळयलो पळय तूं कितलो पवित्र आनी नितळ आसा पळय तो हांव
तुझो पूत मायाचो पूत माय तू माझा पूत आणि का तुझी आवय म्हणून राव तुका सांगता कित्याक आवयचो काय जावन आसा पूत वायट रस्त्यार चलता जाल्यार ताका सारको रस्तो दाखोवपाचो देखून हांव तुज्या लागीं हात सोडून मागता म्हज्या पुता जालें तर जालें सगळे विसर आनी म्हजे सुनेक कारण ना माय हांव ताका परत त्या म्हज्या घरांत हाडूंक पळयना कारण पाप बदलला पाप अरे पापा दाला आणि तुवें कितें केला त्या पारकीन आणि तू भागी होन हांव जाणा हे समाजात सोदकाक जोयत मेवना म्हणून कोर्टार पासून व्हडले लेत्रांनी बुरयलेले आसा सोद जोयती वच म्हणून पुरता कोर्टार पासून सोदाक जोयत मेवना फकत फोटेकूच जोयत मेवता पूण उगडास तर म्हज्या पुताक देवाचें कारण फकत सदाकूच जोयत मेवता सुनीलो नंबर तो हां पार पड्या धबक्यांचे दोन भुरग्यां झोल मारले आनी मुज गड्या गायले केसो खास दीस सायबा हां सकाळी जावयांका दूध पिल्ले आनी पसराका धाडलो भुरग्या रोगडून जावू होबऱ्या त्या लाडून आज झूल पसरा आला तुय तेजो आज कितू हो करतालो कोण जाणा पत्या गोशात त्या लाटा सारकीच जाल्यात सासू घे तेलू आणि काट त्या भुरग्या बरे रोग गोड्या हे तेलू हे निस्त्या तोटा त्याचो जमीन त्याल घेऊन येल मरे तू आय तू सांगले भुरग्या रोग न्हू होबऱ्या त्या लाडून हां निस्ते तोडपा तेलू सासू मिस्टेक ए मामी की जागे तुम्ही की जागे कोणाची हाती आउट काय गे तुम्ही कोणाची हात निदा पासून दी नाही मी तुम्ही तू मोठे मोठे जाल मस्तान गे सोई भुरग्या जबाबदार आलोले आवय म्हणटाय ती आता सकाळींची 11:30 झाले आत उठून येता हेचय तुगे गावान ते लाला तेक सांगलोले होबऱ्या ते लाल भुरग्या रोगडू हेच जमिनीच्या लाला जमिनी अशा ओगी रानू तेल कसले आणू सोर्या कोटर सारकाला पुरो हेच येते गो बेबदो बाल तेजा ओन दोबरा दन बेबी आग बेबदो लारे बेब द्या तुमक भुरगी कोण मुळाय हां कोण मुळाय आवय तमगे बुन्ना कोण म्हणे म्हणजे कते माशी बुरग्या सांभाळ हिच कर दिसता कोण म्हणे तेल काढ पडा इथे वाढली झाले किती काय अरे पाडी नुची तोड गॅस नाही कर पाना बंद कर पाना गुड मॉर्निंग कशी आहात तुम्ही गुड मॉर्निंग आम्ही हाय की झाले कोणाच होतो याला आम्हाला कॉल आलं मेसेज मेंबर आमका खबर मिळाले या घरात कोणी चोड मुछा सरे प्रॉब्लेम आहे देखूनच हांव तुमची सर्वे करून खायला सर्वे करू येलो केसो सर्वे करू येलो आम्ही बाटा बी सर्वे कोत असता की ती आम गेल्या कत चाकर दिसळ चालून गेला माका एक सांग हू इज द हेड ऑफ दिस फॅमिली हेड ऑफ दिस फॅमिली तिचो ही इंदिरा गांधी बोलो आओ इंदिरा गांधी नो आओ रोमानिया बकाडी काटाला ब्लांका ये तुझे नाव होय बोरय पुढे ये नाव सोऱ्याचे अगं बाय हे इन सगळे सोऱ्याचे रिपाला का बघा एक सांग तुका वर्ष कितली सिन्स 1940 कोण कोण आणि बोरय भुरगी कितली 21 मोगान आणि सोऱ्यान बाडवेलो तू कासारी वर्क वर वो खुश ऐस कित पर बोला कित को I was married in 1960 and in 1970 my husband died and since then I became a window. window Oh, window. I mean to say, round some. oh widow ती तुझी तू तुझे नाव my name is I.B. Vinicola Hoster my name what is your food Na, तो मुगे जाऊं. तुझे नाव मुगे नाव बरोबर दिसता बरोय मुझ नाव पीटर स्कॉट योसली नावा आम्ही आजच्या पुढे केन्नाच ऐकवना ही सगळीच नावा सोऱ्याची एनिवे मामा तुमचा हाऊस नंबर आणि ऍड्रेस दी बरे बरे. Mansion House, Bed 69, Port number 5, Madel. झाले एक सांगू हे सगळे बरोय तू कित करू सरिता
जे सगळे बरोवनच्या घरांत पळय कोण चड सोरोप येता तांकां आमी मिटींग अटेंड करून सुद्दां तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी ही मिटींग अटेंड करूंक जाता पळय आमी चेडवां बायलो अशी सोरोप येयली जाल्यार आमकां ह्या संवसारांत कोणूच रेस्पेक्ट दिवचो ना देखून सोडात तो सोरोप आनी तुमचो बराबर मोगान आनी देखीन चलता तोच करा होय गो बाये शाणेपण आहा तुगे उतरां हांव जाल्यार सोर सोडून सोडटा आनी 7-8 दिसान सोडटा होय पूण ते बेबद्या कोळे आनी हुंग्यार जर ते बेबदूल भितर आसतले ते भितर गेले ते बेबदुला कोळे सोर सोडून जाता जाल्यार विचार एक सकाळी 9 वर जाताय म्हळ्यार कोण सोडटा ओके ओके हांव आयज सोर सोटा होय सासू हा इंग्यो कित जाल बाबा इंग्यो हांव तुज माथ्याचे आज 2 जिरा मेंतीता कित म्हणू आज हांव सोर सोट म्हूण मुगे माथ्याचे हात 2 जुरा मेंदिता अरे बेब द्या तुझ्या सो बेबद्याचे विश्वास आहा तू आज सोर सोट म्हणटलो आणि हाल्या सोर पियोंक करतलो अरे बेश तुमच्या हांव मन वयतली तुझे माथ्याचे हात 2 आणि जुरा मेंदी आय मुझे माथ्याचे आज 2 जिरा मेंदीपाचो होय पळय तू कित्याक बेताय सोडटा जाल्यार सोडून दिता तेका सोरोप सोड दी गो बाय पूण हांव भिल्ली मुगे तकलेचे हात 2 जुरा मेंदीत न्हू हांव मरोन वसत म्हूण सासू सोटा हां सोट मरे ओय सोट पूण सासू लिमण एक बियर पियोन सोटा निरू चोल्याची ए गे एकच पिवन दी न्हू बरें चल आता येता बाळाचे संगेन बरें बरें चल देव बरें करो हा तुवें बऱ्या पडलें कोणागे बाळगे बरी बाल अरे गो हुया काम विचारू कुना त्याने आमगे सर्वे केला हांव तेगे सर्वे करू इसरोन बरें सासू हा सासू तोय आल्या हळ्या कित आले कित चोयतले हेप हेप बुरे हेप हेप बुरे हेप हेप बुरे सासू सासू हांव जिखिला सासू ही साला कित रे साहेब सासू हांव जिखिला सासू कित जिखिला तोय गे गुडीचे बाग 50,000 रुपया लागले ओय मोरे तोय बाबा जरी तर एकाची गुडियांची तरी 50,000 लाख जाल्यार रे 100 कित्या सोडून जायो ये आनी एक डबा दिसान सोड्या पुरो कोण दिसा सोड सोड मोल रे कोण दिसा लिमण बियर पितो अरे बाबा तेच काय ना ते आनी एक 7-8 दिसान सोड्या जाता पूण हांव एक प्रॉमिस केला प्रॉमिस केल दोग्यात जरी तर एकाची गुडियांची तरी 50,000 मेळ्ळे जाल्यार रे 100 कित्या सोडून जायो तसंच तुमच्या गांची मला एक 500 रुपया हाय सामान लोलो नाही गोष्टी पडले म्हणून तर घे हे 500 रुपये वर आणि एक बियारा काढून घे 500 रुपया आणि पाचा चल बेगून या सांभाळ हां आता उठायचं होशी घातलं सारखं सामान आहे तुका जाय ना जाल्यार भाड्याला लाय नाही आगे मामी कित्या वाड माता 500 रुपया लागन होय तू जाण घे तो घे गो म्हणून जाणा आणि आता घे बायड म्हूण अगं जाणा तेच बरं दोग सा भुरगी हाय सायकली सगळे जाणा तू सोजमोश्या ते गुडियाचे 50,000 लागले म्हूण ते 50,000 तुक मेटले म्हूण बाबा ओ रेमू को ये चोड मुगेले अगं तू किते गागे 50,000 हाय तू बिला कोणता मग 10,000 तोर मेळवक जाय आणि त्या बरं आता 500 रुपये दिले पिताळू को कार्टून आणू को ओय आगे ते कार्टून भितो बाटल्याचे गुडियाचे रे पोस्ट लागल्याचा सोगले ते बाटले कोण आचोयतले सासू गे गे कार्टून ना? कार्टून ना हुई कार्टून ना गवर झाले चो ते गुड घे 50,000ची गुड घे डीलर बघले आणि सब ते पोस्ट घेणे चल या चल बेगीन गुडी चल तुझ्या नाईटी चेंज कर के ड्रेस काय काय 50,000 आम्ही येता जो ओय पैसा रंग तुझ्या पात्या या हा गुड्डी गुडी मिया गुडी या बाबा का गुडी गुड्डी गुडी मिया ती गुड्डी अरे गुडी हुया हा आटे सांडोर मिस्ता किती
मोक्याले मोठूस तुझी बोकड्यान खाली रे 2 पाना वो 2 पाना येता गुळगो मारी आत्रेक येऊक ना कित्याक बोल राधा बोल घोडयांचे मोठेले नवे घेवचे पडटले कित्याक घोडयांचा बोल राधा बोल मिकी पाशे काचेर मारून सोदी गोल एनसीपीन UGDP चो फोडलो दोन आंध्रेक मिकी पाशेकार म्हणावले कानाच्या नावान जोय वेले आता बोल राधा बोल जॅक्सन होगीच बसून किती चिंता किती तरी उलय न्हू म्हजे लागीं इजाबेल हांव कितें उलोव तुजे लागीं हांव कितें उलयतलो म्हणून तूं म्हाका सांगून आसना रावले न्हय हांवें तुका कितें सांगूं ना हांवें तुका कितें लिपून दवरला सांग इजाबेल मनीस जाणटो जाता जाता ताचेर भुरगेपण येता हें तुजें हांव मानून घेता पूण हाची सोजमणी अशी न्हू इजाबेल की हांव खरेंच जाणटो जाला आनी म्हाका कांय एक सोजम ना म्हणून आयज कितले दीस जाले तुजे लागीं हांव विचारता आमची सून खंय गेल्या आनी केन्ना येतली काय म्हणून पूण तुजो जबाब जावन आसा एकूच ते मायगेर गेला आनी फाल्यां येतले म्हणून फाल्यां येतले म्हणून आयज 15 दीस सोंपोन गेले 15 दीस सोंपोन आमी 16 दिसा भितर सरल्या पूण तूं जे फाल्यां मात आजून येवंक ना इजाबेल म्हाका जाणो जावंक जाय म्हजी सून खंय गेल्या आनी केन्ना परत येतली पळय ती कड्यो बघून काजा जालेले पयलेच फावटी हांवें तुका फोन मारली तुवें म्हाका फोट मारली इजाबेल तुका फोन मारली देवी जाल्यार तुजे बोलाकी खातीर तुका हार्टाचे आसा न्हय हाकाच लागून हांवें फोन मारलेली इजाबेल सच सांगपाचें म्हटल्यार म्हजें सून वर्सान घरांतली भायर वचोंक ना पूण ताका म्हज्या पुतान वर्सान घरांतले भायर घातला केविनान ताका फोर्सान घरांतले भायर घाला आनी कित्याक लागून कोण कारणाक लागून म्हाका गोवंक जाय इजाबेल सांग म्हाका हा आनी इतलो तीम म्हाका कित्याक सांगूंक नाय हांवें तुका सांगूंक ना कित्याक तुका हार्टाचें आसा म्हणून तुका कितें जाय इजाबेल तुका खबर ना इजाबेल मरण फकत देवाच्या हातान आसा म्हणून हांव जाणा मरण देवाच्या हातान आसा म्हणून पूण जे रस्त्यार आमकां मरण रावता म्हणून आमी जाणा जावन आमकां तेच रस्त्यार कित्याक वचूंक जाय सांग तेवूय तुजें सारकें इजाबेल तेवूय तुजें सारकें पूण इजाबेल म्हाका जाणो जावंक जाय केविनान ताका मागीर कित्याक धाडला पळय तें सांग म्हाका तुका जाणा वय हेच कारणाक लागून केविनान ताका मागीर धाडले इजाबेल केविनाक आपय ताका हांगा मुयशी आपय हांव ताका सोजमायता खंय आसा तो सांगता तें आयक हा आयक सकाळी 8 वरांचेर घरांतलो भायर सरून गेलोलो हे दिसांनी खूब सोरो पिवन येता खूब सोरो पिवन येता सोरो पिवन येता हय म्हजो पूत सोरो पिवन येता म्हजो पूत सोरो पिवन घरान येता हय पाली पाली सामान पाली पाली सारका पाहिजे वर्षी इतल्या अगत बरं आलतो काय हेंगा बस 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 आती बस नादाला गीत वर्ष कोण पाये पीर तूच खुस्ता जोड भर महिन्याने आणि माकी त्या कास्तिक रे की मारू ऍक्च्युअली एका मुंग्या गार ओळपाचे पूत चोट डायटा शिरी पडपाना अबे सोनी किती रे म्हजे पुता इतलो सोरो कित्याक पिवचे असले कर म्हणता हो सरी म्हजे सुनेक घरा घेऊन ये रे म्हजे साठ ना माय हांव ताका घरान चडूं खबर ना पोर ताडूंक तयार ना जाल्यार केविन तूं एक काम कर
परत काजार जा तू परत काजार जा कोणा लागी जाऊ म्हणता पाय कोणा लागी आगे मुजमाय वन कासर मोको सापा सोदी दाखित रे ए या पहिले सांगत तू का हा कोणी वस्तू टच बाबको ना रे ब्रँड न्यू झालं किती सांग तू माका एनी टाइम रेडी बेब्दुल कोण बेब दुलू तू कोणाक जाय हा बेब दुलू तू ओळखसता बेब दो मरे बेब दो ओल दुचीरी बाटली तू कापर दिस पावना मरे सोन्या पियो तू आणि काजारान होच दिसा सातलो मात स्वतः एक काजार समते बारा करपाचे आणि एका डायरेक्ट सिंत्री भितो करपाचो कित्या एके पियोन ये कोण क्लच प्लेट यो आणि बोरगा पडून जाई त्यांचे सारखे हिडकीड झाले असले हिडकीडे अरे देवा आरगा ओ आज दिस तुक मेळ मूड बुजू देशी ना झाल्या तुझी पोर एक जाय सुन हाय नयता ब्लेस सीमाय एक काय सलवार केला आहे तुके चेहरे होईल और चिरिया ट्रक असपा मुंगे आणि देव बर करू मला झाली देव बर एजेरी का बार आवर का एजेरी get out गेट आउट get out my house केसो पदी हाती ने तोड जोड आज होता अगेन या काय आडो मो माग गेट आउट म्हणता हो हा वो माग चुकतो दुसरे पाट रस्त्याक नी मेड तू माग चुकतो रस्त्या तू पाणी जात बरे तू किती दाखव पाजे चुकून माग रस्त्याक नी मेड तू चुकतो दाखव मेड ना आज फसायस को लॉक माय किती झाले बाईक सांग माय किती म्हणून हांव काजर सांग तयार आसा म्हणून ओय ओय म्हजे पुता तू काजार जा तू काजार पुंडे छोडवाक सांग अरे आपूण पातकी आसतना दुसऱ्याक पातकी म्हणून तुका कसलो चोद काढला सांग ते छोडवाक तू एका छोडवाचो मोग करून ताका आवयपणाचे बेसार घालून तुवें ताका सोडला म्हणून आणि उपरांत तू हिजल नावाच्या चोडवा लागीं काजार जालो आणि ताणें तुका सोद सांगलेले म्हणून तुवें ताका मांगेर धरला म्हणून सांग ते चोडवाक आणि उपरांत पळय कोण तुजे लागीं काजार जाता पळय तो अरे बाबा आपूण पयला पातकी आसतना दुसऱ्याक पातकी म्हणना काय हे तुझे आवयन हार्ट अटॅक जायन मरत म्हणून म्हाका तुझी खबर सांगंक ना पूण हार्ट अटॅक जावन मरचे आदी ही तुझी कोतुबा बोल हांव मरून वयतलो आनी एक तुका सांगता हांव मुजे सुने के घरान हाडल्या बगर तू म्हाका पाय म्हणून उलो मारचो नाय बाय बस खबरदार तू म्हाका पाय म्हणची म्हणून खबरदार सोजमाय तुझ्या पुताक आणि तो तुझे आयकोना जाल्यार भायर घाल ते काय घरांतलो भायर घाल म्हाका नाका तो हे घरान रावलो दौदिरो हिंचो दौदिरो भुरगो भायर घाल ताका Sorry, boy. Not my fault. All my fault. केविन कुणी गेला तो केविन हांगा आसा वय हांव कितें घेवन आयलें ना कितें दिवंक आयलें ना कितें व्हरोंक आयलें वय कितें 2 लाख रुपया ते हांवें तुका दिलेले पळय ते हांवें तुका 2 लाख दिलेले म्हजे दुयेचे सुखापासून न्हय म्हजे दुयेक सोडून तुका फॉलगा मारूंक 2 लाख होय कोण सांगता तुवें म्हाका 2 लाख दिलेले म्हणून तुझे कडेन रिटर्न आसा रिटर्न ना तर तुज्यान कांयच करूंक जायना बोटीन पासून वतलो जाल्यार रिटर्न सर रिटर्न तुझे आनी म्हजे मदीं आतां कसले सोयरीगत उरोक ना फ्रेश खबर सोयरी गोत कोबार आमची सोयरी गोत तोंडान उलोवन कोबार करता तसली सोयरी गोत न्हय आमची सोयरी गोत देवा मुखार जोडल्या कागदाचेर बरोवन आणि ती सोयरी गोत तुका कोबार करूंक जाय जाल्यार कागदाचेर बरोवन दी पूण हांव हांगा आयल्या आमची सोयरी गोत कोबार करूंक न्हय
पूण तुका सोजमाव गायला हे पळय तू कितें कोत्ताय ते सारखे न्हय म्हणून मुजी तू तुझे दीस रात चिंतून दुकान म्हणून रडटा तुझे दूर आता होय दिस रात आणि तुझे दुयेचे चितून दिस रात सोडप येता सोरप येता तुका कोणी सांगलं सोरप ये म्हणून म्हजे दुयेस एक धाकटुली चूक घडली पूण तुझो मोग आसा म्हणून आणि तुजेर ताका विश्वास आसा म्हणून ताणे स्वत असलेले तुका सांगले पूण स्वताचो असो परिणाम जातलो म्हणून ताणे स्वप्नात पासून चिंतूक ना आयने चूक ना तुझे म्हाका आयले पळय कांयच आयकूंक नाका दार दार उक्ते आसा तुज्यान वचूंक येता दार उक्ते आसा रायट आयज तू दार म्हाका दाखयताय त्याच दारांतल्यान 2 लाख रुपया घेऊन हांव भितर सोदता आसतना म्हाका बरो येवकार दिलोलो आणि आयज तू म्हाका ते दार दाखयताय हांव तुका बऱ्यान सांगता हो सोरो सोड आणि घरा यो तुज्या बायलेक व्हर ना जाल्यार पळय हांव तुका कितें कोत्ता पळय ते सोजमोलय हात अगं बाये तो राजून येलो ना फोन केला मग तुम्ही माता गे माता सासू तू मेल झाल्यापासून तू काय तो मोग कोतली मेल झाल्या रे या मग या दोन्ही दोळ्यात लायन्स क्लबा डोनेट करूया मग तुझ्या काय नाक करूये मग मोत्री एक बरो काशाव मार 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 काशाव कसो काशाव करपा मामी तुका सायलाचो नाक करूये मागीर केसो शिश्याचो शिश्याचोय नाक ओके सायलाचो नाका शिश्याचो नाका मागीर केसो करपा तुका इजराचो बाये ते मामी होकान कित्या मारतो तुये अरे ओय एक काशा पाशा काय करपा न्हू एक 8 पियेरा काटून एक करूया आणि सगळे तीत काढूया अगरा दोतर येली दोतर येता बसपाचे बरे आसा सॉरी ओके हांव बोल ना दोतर कितू दीस जाले तोंडा रूच ना आणि पोटा एक सायडीन दुखत काय दाखय जीभ दाखय जीभ दाखयची देवाणी ला देवाणी चैली चैल दोतर अजाब करून ही आवे किरे बाळ पण तुका लिव्हराचे जाला लिव्हरा किस झाले होय ते सोरो पियताय मी नाही पितो केन्नाय पियताय तुका लिव्हराचे जावन आनी 2-3 दिसांनी तू मरपाक येता बरी जावंक जाय न्हय तर तुका कोणेनय तरी तुका आपलो लिव्हर दिवपाचो हें सांग म्हाका हो कोण आनी हें कोण तशें जाल्यार आमचें लिव्हर तुका देवाची हात जोडटा तेंगे लिव्हर म्हाक नाक दोतर मुगे तोरी लिव्हर 1-2 दीस काटो मुगे
रागा जायना ना, 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 राग जाय. तुझ्यान म्हाका तुग्या लिव्हर दिवपाक जायना कितें उलयताय तूं? आ, तोखणाय सारकी हाय मगे तूं. तकली सारकी आहा दोतोर फकत पोट आनी तोंड बरें, आयक सांगता. तुका बरी जावंक जाय न्हू? बरी जावंकूच जाय न्हू तुका? तूं स्पेशलिस्टाक मेळ पळया. हांव चलूं. बरोवन दिता न्ही, आ? सोरो मात पियेनाका. बिलकुल टच करिनाका. आ, टच करशीं जाल्यार वेगळी वयतली. 2-3 दिसूच आहात. वेगळी वेगळी ओके, बरी जातली तूं. ओके, ओके. एक दिसाची बरी नाचता राहतो ती वयता? वयता. पयश कितुले पयशे नाका आसूं दी. आज मोठ्याश कोंता येना आज सांग म्हाका पयश कितू ते आज सांग अरे आसूं दी रे. आज सांगले आज सांग म्हण म्हाका पयश कितू ते बरें 150 रुपया दी पळया. आज गेल्या जाता बाप लोकांक तुगे पयश कितू तेच कोण जालोले तुमच्या घरान म्हणून भितर सरली. काय बाय आमी त्या दिसा सोन बरी मनशी जावपा सोदताले पण ते गुड्डेचे 50,000 लागले आनी त्या पयशांची आनी पयशे मेळटले अशें आमी परतून सरप्यो लागले. मामी मामी भुरगीं भितर ओटाय उगडास जाला उगडास मामी भितो आन्याक बियर आहान सोद म्हाका आन्याक उगडास जाल्या सराय अशें म्हूण चोयता भितर जाल्या आनी ते गुड्डेचे पयशे मेळ जाल्या न्ही आमी सोमते मोमो येता आनी तुका एक न्यू लिव्हर गेले ऐकील मग ते बॉम होया तुम्ही का बॉम होय या 2 रुपये पन्ने कपडे आयदर कागद प्लास्टिक बट्टाबाई कपडे मामी पन्ने की धरायला घ्यायचं एक सांग पोरनेलो सोरलो लिव्हर होता लिव्हर कसले बाबा पत्र्याचं ना येतो ही आमगे कोंबी येतो कसली मस्करी करते बाबा पन्ने कागद कपडे असल्यावर म्हणता कागद कपडे होता एक सांगू किल केसो कागद 5 रुपये किलो आणि कपडे 2 रुपये किलो बाबा कागद 5 रुपया आणि कपडे 2 रुपया डार्लिंग चल भितर वच आणि तो आमगे सोम पोरने रोप हा तिथं आले नी तिथे आम्ही गेलो होय आम गेलो आमगे म्हणा कोणा गेलो बॅब द्या आमगे भरले रोप कागदीच्या स्वतः ते गो अरे पाल नी वाड्या ए हो मुंगे एक साडी पोने पासून साडी हात लाश नाही तू सांगता मग नेसन जायो एक हात लाश ना तुमगे कोणा ऐत्री नेसल्या जायो ओढलो आमत ना आगे एक दी घे धर अगं जिला बॅग द्या गेला वास मग सॉरी घे घे जोक नका कोणत्या मनास पाहिजे आणि रोपा सुबेज बी जाय झाल्या रे एजंट बेस जात आहे एजंट अरे डार्लिंग 2 कटर रेले चलिया आगे कोणेली असतात कोणे रोपी इथं ही आमगे पोने झाल्या ती कसा येत झाल्या आगे राव डायरेक्ट तुला राव पाणी पास येत मामी काय परवा ना तेका मामी कष्ट होता 50 रुपये गे मेले ते घेन कटर पियांगे ओय पण वर्षात किती असं बा किती हा तू
बरी करू तुमच्या घरात गिरायक घालतास आम्ही गिरेस्त झाली बाय गिरेस्तानी किती आता त्या पॅन्टा वर सांग तू 50,000ची गुड्डी व्हिडिओ सीडी करून हांवें नांव जोडला तुका मोड करून मोतीन चिंतला जायते कोंकणी तियात्रांनी हांव नेसला म्हजें शूटिंग काडटा म्हणून खोशेन बोलला व्हिडिओ सीडी करून हांवें नांव जोडला तुका मोड करून मोतीन चिंतला जायते कोंकणी तियात्रांनी हांव नेसला म्हजें शूटिंग काडटा म्हणून खोशेन बोलला नाच बेबी नाच शूट कोत्ता करून रिमीक्स लाखांनी पयसो मोडून हांवें घेतला व्हडलो रेस वो चेडवा नागडी दाखोवन आपलो दीस फोटो कोत्ता फीट वो दादलो न्हय पूण ताळयो मारून नाचता नंबर सी Sexy lyrics and sexy ball व्हिडिओ सीडी करून आमचें भांडवल चेडवांचे आबरूची तुमी कोत्तात मो आरे रस्त्यार पिकेक पुसोन मागाक निजमो Sexy lyrics and sexy ball व्हिडिओ सीडी करून आमचें भांडवल चेडवांचे आबरूची तुमी कोत्तात मो आरे रस्त्यार पिकेक पुसोन मागाक निजमो Hey girl, baby girl बिकिनी तुझ्या आंगाक घाल undergarments घालून sexy pose दिवन कर कमाल अंडरगार्मेंट्स बायलेक न्हेसोन तूं कोपूय तुजो मान आनीक सासमायन बिकिनी घालून कोपूय बुड्डे कापार म्हज्यो व्हिडिओ सीडी बऱ्योच खपतात टीव्ही चॅनलाचेर चालूच आसता जाणटी मात्री आकाश शिराक घालता आनी गोडगोड आसलेली वीज पडोवंक मागता म्हज्यो व्हिडिओ सीडी बऱ्योच खपतात टीव्ही चॅनलाचेर चालूच आसता जाणटी मात्री आकाश शिराक घालता आनी गोडगोड आसलेली वीज पडोवंक मागता Hey dance, baby dance सेन्सराक केल्या चावयो एकदम बरी सीडी म्हूण मिडिया मागता ताळयो तेंच कोट्टेल्याच्या दोळ्यांनी घालूंक जाय सुयो आनी आंकां नागडे करून घालूंक जाय सूर आनी मुयो आतां तुका नागडो करून घालता सूर आनीक मुयो कित्या दोळ फोन लिमिट क्रॉस पासो पियो जाय म्हण देव जाणा गोंय कित सॉर्ट फालता हा होय उदका पायपांतल्यान उदक येवपा बंद जायत पू सोर मात बारांचे केन्ना फालचा पाना ड्राय डे दीस मुटाय ते सान दोबरा दान सोर मेट हुई आत कित बोर जाले आपण त्रासा पडलो आनी दुसऱ्याक त्रासांक आयलो ते केविन बाबा हो बर कोता ताका एक्सिडेंट जाय न्हय त्या हॉस्पिटलांक आयला आत तो उठो होता ओ थिंगा गुड नाईट जात मु कोण जाणा हे पळय लोकां लोपा तोंड कोन दिताय आत लोक म्हणटा बेले के शिराप म्हण ए ओपन द गेट हीच ती माय तीच ती माय केशा आणि केविन बाब केसा हा आसा सुमाराचो हा हा बरो तूं जाणाय मनशाचे कुडीन रक्ताचो फोर्स आसा म्हणून कितेंय करून केन्नाय ल्हानाचे ना जाल्यार व्हडाचे आयकूंक जाय होय आतां लोक खबरू करता त्यो म्हज्यानी आयकूंक जायना लोका पोट बोले मुंगे आता पासून कोण खबरो कताले तुमच्यो होय. पुमाक एक सांगू दोतोर कित म्हणटा सांगची नासली पूण सांगचें पडलें किती तूं जाणाय दोतोर म्हणटा एक्सिडेंटा वरवीं केविनाक आनीक भुरग्याक ह्या संवसारान हाडूंक जावचें ना म्हणून शी केस देवान हास लायल गे ती माय तेका वय ती खबर आसली आतां तूं जाणाय तो एक्सिडेंट जावन तो भुरगो खूब सिरियस आसा तो वयल हुई मुंगे तो मोचले मोरती तेच किता पडत का तू तुगे पुतागलेची वयलो जाल्यार कितें जालें आमचेच पुरी मनीस न्हय तो
आनी हांवें आयकलां ताका ल्हान ल्हान भुरगीं आसा म्हणून. आमच्याक बायल आसोन बायल ना आनी भुरगीं आसोन डॅडी म्हणटलो कोणूच ना. असदिया पूत तोत गेलो. म्हजोच पूत म्हणून म्हणटा हांव. दुसऱ्याचो जालो म्हणची नासली. इतलो सोरो कित्याक पिवंक जाय आसलो? आनी एका लागून हांवें बसून पिवपा बंद केलो मगे. तुवें सोरो बंद केला ओय पूण तुज्या तोंडाक तर वास मारता. ना बाराचे पिवपा बंद केलाय. आटी ऍक्सिडेंट जाताय न्हू. हा गारा कोण पिता वय. अशें आनी म्हाका ऍक्सिडेंट जाले हांव आनी मेटा आगे मुज माय कितें जालें? मुज वयल्या तरी एकू रोज गेल जाल्यार हांव सारकें फ्लॅट पातळ्यालो हॉल जाय नासतो सत म्हाका हांव रस्त्याचेर. बरें आत तुगेलो पूत कित म्हणटा तो रेडी जाला तुगेले सुनये गार हाडूंक. हांवें ताका जाय तो सोजमायला आनी आतां तो हॉस्पिटलांत आयलो म्हणटोच रेडी जाला तांकां घरा घेवन. होय तो रेडी जाला तुय सजमाय न्हू. वय हरेच ती माय तू जे सो सासमाय मगे कोणाकूच पू मेडच्या. आनी तुजे असले चेडू सोरो पियेता तसले कोणाकूच मेवना. सारक तुगेले आयजूच ओरिजिनल विकती घेवन तुझ्या घरा लागीं पडे. सुपरस्टार ऑफ द कोंकणी स्टेज झुजेरो आजचें वजनात एक व्हिडिओ फिल्म तुजें नांव व्हॉट्स हाचो बरोयनार आनी डायरेक्टर झुजेरो. म्युझिक प्रवीण नाईक. बाय तू कोणाची वाट पळत आहे? कोणाचीच ना मम्मी. कोणाचीच ना. हांव जाणा बाय तू कोणाची वाट पळत आहे. खंय ती म्हयनो जावन गेलो तू अजून ताची वाट पळत आहे. बाय तुका हांवें ताजे लागीं काजार करून हांवें चूक केली जाल्यार म्हाका गुन्यांव भोगोस बाय. ना मम्मी हांव तूं चुकोवना पूण हांव चुकलें ताका सोद सांगून हांव चुकलें ताचो मोग करून. सो तितलें करू कित्याक ह्या समाजान स्वतान चलून फुडें सरोना देखून. बाय आवय बापयच्यान आपल्या भुरग्यांक संवसारांतली सगळी ग्रेस काय दिवंक घडो येता पूण नशीब मात दिवंक घडो ना बाय. खरेंच कितले नशीब फुटकी हांव. आज म्हजो घोव आसून हांव एकसूरपण भोगता आनी म्हजी धूय तेच एकसूरपण भोगता. खरेंच कितली नशीब फुटकी आमी. हॅलो कोण उलयता? हॅलो मम्मी हांव केविन. कितें बाबा केवे तू कसो आसा? हांव एकदम बरो आसा. तूं कशी आसा? हांव बरी आसा बाबा. मम्मी म्हजे हेजल कशी आसा? हेजल बाबा रात दीस तुजोच उगडास करता. तू केन्ना ताका व्हरोंक येतलो काय म्हणून. मम्मी त्याच पासोन हांव ताका व्हरोंक येता. खरेंच बाबा? हांवें म्हजी चूक वळखून घेतल्या. हांव ताका व्हरोंक येता. हेजलाक सांग मी सोंपतोय राव. यो बाबा यो बेगीनच यो. ते तुजे वाट पळोवन रावता. बेगीन यो आ. खरेंच आयज हांव कितली खुशाल. केवेन हेजलाक व्हरोंक येता म्हणून
आणि ही खोशीची खबर हेझल ऐकून ते कितले खुशाल जातले, कितले खुशाल जातले. बाय हेझल, हेझल, मम्मी बाय हेझल. किती झाले मम्मी? बाय तुका एक खोशीची खबर असा. खोशीची खबर? होय, आणि कसली मम्मी? तुझी सांडलेली वस्त तुझ्या परत वेंगेन येवपाची असा. जी तुझी सावळी तुका सोडून गेलेली पळय ही सावळी तुझ्या कुशीक येवपाची असा. मम्मी तू किती सांग सोदता? हांव तुझे काय सोजमोग ना. बाय केविनान फोन केल्लो. किती? केविनान फोन केलेलो? होय, आणि ताणे सांगला तुका व्हरोंक येता म्हणून. किती मम्मी? ताणे म्हाका व्हरोंक येता म्हटला? होय, देखून बाय चल बेगीन भितर वच आणि तुझे बॅग बी सगळे पॅक करून तयार कर. तो रोखडोच पावतलो. खरेंच आयज हांव कितली खोशाल. म्हजी दू आपल्या घोवाच्या घरा येता म्हणून. मम्मी बाबा केवेन म्हजे भितर येता. यो बाबा यो. बाबा कसो आसाय? एकदम बरो आसा मम्मी. तू कशी आसा? हांव आसा बरी. मम्मी मम्मी म्हजी चूक जाली. हांवें म्हजी चूक वळखून घेतली म्हणून म्हाका गुन्यांव बोगस. बाबा केवेन जो चूक वळखून आपली चूक मानून घेता पळय तो महान मनीस आसता. हांवें तुका बक्षिलो बाबा. कोणाक सोदताय? मम्मी हा? म्हजे हेजर खंयसर आसा. हेझल बाबा हेझल भितर नेसोंक गेला. तू येता म्हूण ताका व्हरोंक खबर आयकून ते खुशाल जावन भितर नेसोंक गेला आणि आपले बॅग पॅक करून गेला. हे पळय आयले हेझल. हेजर? केविन? केविन माय आनी पाय कशी आसा? माय आनी पाय एकदम बरी आसात. आनी तू येता ही खबर आयकून चड खोशाल जाल्यार. मम्मी बाय तू तुजी जिवाचो बरो करून कुयदाद कर. आनी बरे भाशेन राव मम्मी. आनी म्हज्या भावा सायमनाचो फोन आयलो म्हणटूच ताका सांग हांवें ताका विचारला म्हणून. बरें बाय. बरें मम्मी हांव येता. बरे भाशेन वच बाय. म्हज्या पासून तू हुस्के नाकाय. तुमचो नव्यान एकवट जालो म्हणून हांव चड खुशाल. बरें मम्मी. बरें तर मम्मी. बरें आमी वेता. बाय. राव केविन तू म्हजे बॅग घेवन खंय वेता? आमच्या घरा वेता. हांव तुका व्हरोंक आयला न्हय. तुका कोणें सांगला? हांव परत तुज्या सांगता तुज्या घरा येता म्हणून. ह्या तू कितें उलयताय? बाय तू ताचे बरी वचनाय ना जाल्यार हे बॅग घेवन हे घर सोडून खंय वताय? मम्मी एक पोट चेडवा काजार केले म्हणटूच ताका माय पायच्या घराचो अधिकार सोंपता. आतां हें घर म्हजें उरोंक ना पूण म्हज्या भावा सायमनाचें. जाल्यार हे घर सोडून तू खंय वताय? बेलगांव. बेलगांव? बेलगांव म्हजी गॉड मदर आसा न्हय. हांव तिचे रावंक वेता. मम्मी हांवें म्हज्या गॉड मदरीक फोन करून सगळी खबर सांगल्या. खुशी पुरी म्हज्या घरकारान म्हाका घरांतले भायर घातला पळय ते सेंट जॉन हाय स्कूलांत ती शिकयता. आनी तेच स्कूलांत तिणें म्हाका नोकरी पयल्या. देखून मम्मी हांव बेलगांव म्हजे गॉड मदरीशी रावंक वेता. म्हाका गुन्यांव बोगस. म्हजी चूक जाली. हांव तुका बोगशिला. गरज ना तुवें म्हाका बोगसूंक. आनी हें भुरगें तुजें न्हय. केविन हांवें तुज्या फाटल्या जिविताची सगळी खबर काडल्या. तुजे गर्लफ्रेंड आसले. आवयपणाचो बेस दिवन तुवें ताका सोडले. आनी तूं म्हजे लागीं काजार जालो. ते तुजे रक्ताचे भुरगें तुका परत दिवंक आयले. तूं म्हाका सोडून ताचे लागीं काजार जावचो आसलो. पूण देवान अशें घडोवंक निर्मूंक ना. आनी तेवूय तुजे लागीं काजार जावंक तयार नासले. उपरांत तुका सोऱ्याचो वीस लागून तुका एक्सिडेंट जालो. तुका भुरगे जल्मान हाडपाचे देणें देवान तुजे काडून घेतले. आनी हेच खातीर तूं म्हाका परत व्हरोंक आयला. ते म्हजे बरें पडचें न्हय पूण तुजें चिंतून. कारण तूं बरे भाशेन जाणा तूं परत काजार पासून जालो जाल्यार तुजें एका भुरगे जल्मान हाडूंक जावचें ना म्हणून. पूण हांव तुज्या सांगाताक येवंक तयार ना. म्हजी चूक जाली. म्हाका गुन्यांव बोगूस हेजल. हांवें तुजे लागीं चुकीचे बोगसाणे मागलेले पूण तुवें म्हाका बोगसूंक ना. तुमी दादले कितें सोजमता? अरे तुमी केदी व्हडली चूक केली जाल्यार बायलेन तुमकां बोगसूंक जाय. आनी बायले लागीं ही दिशी चुकोवन चूक कोडली जाल्यार
तिका बॉक्सोडे ना तुम्ही दादले सजमतात बायल म्हणजे तुमच्या पायांची वाढ म्हणून ना केविन ना एका दादल्यान उस्तुरीक वोदीक रिस्पेक्ट आणि मान दिवंक जाय कारण की उस्तुरी उर्वी दादलो चड मान येता हेजल फाटी कितें जालां तें सगळें विसर आनी ताका बोगस. मम्मी जरी तो तुझो गोरकार म्हजो डॅडी आपली चूक वळखून परत तुजेशी आयलो जाल्यार तूं कितें करतली आसा. हेजल तुजे डॅडीचो हांव अजून पासून खूब मोग करता. जरी तर तो आयल्लो जाल्यार परत हांव ताका बक्षपाची. येस ते मम्मी तांकां बोगसोणे मेवता म्हणून ते चुक्यो करीत रावतात आनी करीत रावतले. देखून मम्मी खंय तरी तांचे अंत जावंकूच जाय प्लीज. आनी आदी कितें घडलां तें विसर. कितें घडलां तें हांव विसरो ना केविन ना. कितें घडलां तें तूं विसर हांव विसरची ना. जेन्ना तुवें म्हजे चुकीक बोगसोणे दिवंक ना आतां हांवूय तो येना तुका दिवं बोगसोणे.